तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुणतळाक मोगसो स्वागत मागता हांगासर ऑनलायन मिसाचें बलिदान भेटयतल्या ह्या आराधन करतल्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आशेतल्या नवेनांत भागीदार जावंक आशेतल्या समेस्त भक्तिकांक मोगसो स्वागत मागता आयच्या दिसा ह्या पुणतळाक तुमी आयल्यात कांय तरी तुमची तेसांवां घेवन आयल्यात वय मो कांय इरादे घेवन आयल्यात वय गे आयल्यात गे ना आज आमी प्रमुख मागसो इरादो जावन आसा तेंचे खातीर पावसा खातीर पावस आमकां जायचे न्ही की पावस जायचे की नाका पावस ना पावस आयल्यार आमकां पावस नाका म्हणटा पावस येना जाल्यार पावस जाय म्हणटा पूण आमकां पावस भोव गरजेचो असो पावस जायचे आमकां देखून पावसा खातीर मागोवंक जाय कामांतलेल्यांक बरी सांगा कामांतलेल्यांक बरी सांगा कामांतलेल्यांक बरी कामां मेळोवंक विजानांतलेल्यांक बरी विजा मेळोवंक न्ही गे सेरीक नातलेल्यांक बरी सेरीक मेळोवंक न्ही गे भुरग्याचे देणे नातलेल्यांक भुरग्याचे देणे मेळोवंक असली जायती आसात थोड्यांक रीण आसा रीण फारीक करूंक न्ही गे थोड्यांक भलायकी ना बरी भलायकी मेळोवंक थोड्यांक समाधान ना समाधान मेळोवंक असले जायते इरादे आसात हे सगळे इरादे सोमी मुखार दवरया सोमी आमचो वैज सोमी आमचो सांगा सोमी आमचो वैज सांगा सोमी आमचो वैज तो आमकां गुण करता तो आमकां गुण करता तो आमकां आपडता तो आमकां भलायकी दिता तो आमकां बेसांवांनी भरता ह्या सोमयाचेर विश्वास दवरता पातयेनी दवरता भरवसो दवरता ह्या सोमयाक आमी स्वागत करता तगारादान करता तगारादान करता म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत सोमयाची स्तुती करतलो म्हजो जीव आसता पर्यंत सोमयाची स्तुती करतलो म्हजो जीव आसता पर्यंत सोमयाक महिमा दितलो म्हजो जीव आसता पर्यंत सोमयाचें आराधन करतलो हालेलुया 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 गेल्या आराधनान गवी अंगीत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡೋ ಆರಾಧನೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೀತ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರಿಯ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ जीवितां उपकार केल्ले सोमयाक आमी अर्गां दिवे तुजेर ताणें म्हजेर वतले सर्व दयेच्या देण्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवे म्हजो स्वास आसता पर्यंत ताका विश्वासी रावया ताची स्तुती करया ताका आराधन करया ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ
ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಪೋಷಿಸಿದೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಪೋಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಗಳಿ ಸಂಗದ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 सगळे हात उभार वडा तळ्यान हालेलुया 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 बोला बडा बोला बडा सगळे खळ सांग हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू सगळे खळ जाऊन दितो समित मुहूर्त देव तुझा समय मधुगाचा वरादा गुलाब शदलललललललललल शदलबलललललल हाला 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 येसुवे 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 जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियन जेजू गुलाब तुका सुमियन जेजू आराधना तुका सुमियन जेजू वंदन तुका सुमियन जेजू हालेलुया 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 Bushyam. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 हालेलुया कशा आहात तुम्ही कशा आहात तुम्ही बरी आसात कीर्तन 130 आणि 4 Psalm 134 किती म्हणता सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो सर्वेस
सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो आपल्यान सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो रातच्या फरारी रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरांती सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतेल्यानो सेवा करतेल्यानो रातच्या फरारी रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरांती सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतेल्यानो सेवा करतेल्यानो ये या ये या सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा ये या सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची स्तुती करा स्तुती करा पवित्र स्थानांते पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांते पवित्र स्थानांत तुमचे हात उभारा तुमचे हात उभारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा पवित्र स्थानांते पवित्र स्थानांत तुमचे हात उभारा तुमचे हात आणि उभारा सर्वेस्पराची स्तुती करा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पर सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार सोरसणारी सर्ग आणि संसार सोरसणारे सर्वेस्पर सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार सोरसणारी सर्ग आणि संसार सोरसणारे सियोनाताम सियोनाताम तुझे आशीर्वाद घालो तुझे आशीर्वाद घालो सियोनाताम सियोनाताम तुझे आशीर्वाद घालो तुझे आशीर्वाद हालेलुया 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 म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो आम्ही सर्वेस्पराची सेवा का वय की नाही वय सर्वेस्पर आमचो देव सर्वेस्पर आमचो देव सर्वेस्पर आमचो देव देव मात्र गे सर्वेस्पर आमचो रसनार रसनार सर्वेस्पर आमचो पोसनार पोसनार सर्वेस्पर आमचो सांभाळणारे सर्वेस्पर आमचो देव हालेलुया हालेलुया आम्ही ताची रचना पैकी वय. ताच्या सर्व वाच्यो शेळियो शेळयो आम्ही ताचेर विश्वास दवरता आणि खंडीत आम्ही सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत स्नानांत न्ही पवित्र स्थानांत पवित्र जाग्यार उबे रावन आमचे हात उबोवन ताची स्तुती करता तेन्ना आमकां कितें मेळटा आशीर्वाद हा आमकां आशीर्वाद लाभता कितें मेळटा आमकां आशीर्वाद कितें मेळटा आमकां आशीर्वाद आशीर्वाद लाभता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखो उबी रावया ताच्या मनाक एक गीत गावया ताच्या मनाक एक गीत गावया देवा बापाक आमी हरसया वरती ताची कृत्यां नियाळया मस्तक बघून वंदन करया ताळयो पेटून ताची स्तुती करया पण देवा बापाक आमी हरसूंक जाय वरती तांणी आमच्या जिवितांत कृत्यां केल्लीं आसात त्या कृत्यां आमी नियाळूंक जाय आमची तकली बागोवन ताका वंदन करूंक जाय ताळयो पेटोवन ताची स्तुती करूंक जाय हे रचणाराची स्तुती काळजांतावन आमी करुया आगामी हरसिया वरती कृत्या ताची नियाळया देवा बापाक आमी हरसया वरती कृत्यां ताची नियाळया मस्तक बागावन वंदन करया ताळयो पेटून ताची भोळवी गावया मस्तक बागावन वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची भोळवी गावया देवा देवांसो देवांसो आपले रस्ते मोगान पोसो देवा देवांचो देवांचो आपले रस्ते मोगान पोसो देव तो आमच्या पूर्वजांचो कितलो दयाळ कितलो बोरतो देव तो आमच्या पूर्वजांचो कितलो दयाळ कितलो बोलतो हालेलुया 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 हालेलुया
काळजांतांक सोम्याची स्तुती सोम्याक आराधन सोम्याक वंदन जेजू सोम्याक आमी हरसिया कालतेपणी नामान करिया जेजू सोम्याक आमी हरसिया गलतेपणी नामान करिया मस्तक बागान वंदन करिया तळयो पेटून ताची वडवे गाव्या मस्तक बागान वंदन करिया तळयो पेटोवन ताची वडवी गाव्या संसाराचो सोडवून दारतो पाका पासोत रक्तान बुडलो संसाराचो जळवून दारतो पाका पासोत रक्तान बुडलो आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो हालेलुया हालेलुया सगळे हात उभार हालेलुया 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 Hallelujah. हाला हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 ताळयो पेटून पवित्र आत्म्याक आमी हरसिया पवित्र आत्म्याच्या देण्यापासून गर्गा दिव्या मस्तक बांदो गलतेपणी ताका वंदन करिया ताळयो पेटोवन पवित्र आत्म्याची वडवी गावया पवित्रत्म्याक आमी हरसिया देण्या पासोतर गांदिव्या पवित्र आत्म्याक आमी हरसिया देण्यापासून गांदिव्या मस्तक बागावन वंदन करिया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बागावर वंदन करिया ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया कष्ट पेल्यांक बुजवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाटा कोसो कष्ट तेल्या उजवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाटा कोसो कुरपे झरीन तान बागोसो दिसपडते प्रेरण लाभोसो कुरपे zurin tan lagoso disporte peran laboso Alleluia, alleluia, alleluia 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 alleluia, 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 alleluia. alleluia 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah 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 उला मरा सगळ्या काळजात सगळ्या मनात सगळ्या जगतेत आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताक आमच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवा उला मरा त्याची स्तुती करा काळजात स्तुती करा सगळ्या शक्तीन स्तुती करा सगळ्या आत्म्या स्तुती करा हालेलुया 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 हर गान जेजू गलाप जेजू आराधना जेजू शदल बल बल हालेलुया Tergantuka sumian Jesu, Oglap tuka sumian Jesu, Aradan tuka sumian Jesu, Vandan tuka sumian Jesu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Bersiap.
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मगल बाप बनिनो याच्या सुवातेंत आम्ही एक उतर ऐकतले कितें तुम्ही संसार हिंदिरवी पुंजय नाकात पुंजय नाकात. संसारी तुम्ही दिरवी पुंजयली जाल्यार ताका वाळय म्हणटा, कलंब म्हणटा आणि सोर कन्नागान नागयतात हागयतात. देखून तुम्ही खंय दिरवी पुंजाय जाय, सर्गी सर्गी दिरवी पुंजाय. तशें म्हणटाना आमी कांय पुंजावन दवरचें नाका गे. दवरीचे हां दवरीचे आमी बूद आसल्या देडयां बरी जाय की बूद नासलेले देडयां बरी दूध जाय. आशिल्ल्या देड्यां इल्लें तेल दवरीचे एक्स्ट्रा दवरीचें न्ही गे. तशें म्हळ्यार आमी कांय पुंजावन दवरनासतना जिवंक जायना. जेजू त्या संगते विशयान उलयना. जेजू म्हणटा सिरकसो ग्रंथ अध्याय 5 ओड 1 तूं म्हणटा तुज्या ग्रेस्त कायाचेर तुजी पातयेणी दवरी नाका. कितें तुझ्या क्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेणी दवरी नाका. वा वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा, म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा. म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा अशें म्हणा नाका. अशें म्हणा नाका. पळया देवाचें उतर म्हणटा तुज्या ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेणी दवरी नाका. म्हाका जाय तितलें आसा म्हजे कडेन आसा म्हणू नाका. कित्याक म्हळ्यार आज आसलें फाल्यां तुजे लागीं आसचें ना. ना जातलें. समजलें गे ना जातलें. एकलो व्हडलो मनीस आसलो, ताचे बस्तो बिजनेस आसलें. येदो व्हडलो मनीस जायते जण कामाचे आसले. व्हडलो गाडयेर पुरो येतालो कळ्ळें गे. तसो पूत इल्लो व्हड जालो कळ्ळें गे. पुताक बिजनेसाचो बार दिलो इल्लोसो आनी वो बैले काडून घेवन युरोपाक गेलो, भोवंक गेलो. भायर आसल्या दुये कडेन रावंक आनी स म्हयने येवंक उरना कळ्ळें गे. पुतान हांगासर कारबार सांबाळ्ळें ताका गुर्तना कशें वयर केल्लें बापायन कशें वयर हाडलें गुर्तना. ताणें IPL ताका बेट्टींग मारून हालें पुरा उगडायलें. बापाय गांवाक येताना पुरा रीणंत रीण आनी ताणें सगळें एकेचें पडलें. पुरा एकेचें पडलें. ताचें प्रोजेक्ट पुरा अर्द्या रावचें पडलें आनी अशें सत्यानास गाडी येना कांय ना. सगळें वचून लास्ट बडाच्या घरा रवली रावचें पडलें. थोडे पोटी मस्त आसा देड मस्त आसा म्हाका कोणाची गरज ना अशें म्हणून हांवें तुज्या ग्रेस्तकायेचेर पातयेणी दवरी नाका. कितले जण सगळे होगडावन मार्गार आयल्यात, वाटे पडलेले आसा. देखून उडास तोरशी तुज्या काळजाच्या अत्रेका प्रमाणे जिवंक तुज्या वंडवण्या फाटल्यान वचनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेका प्रमाणे जिवंक तुज्या वंडवण्या फाटल्यान वचनाका. म्हाका अशें जायचें म्हाका तशें जायचें म्हूण हांव ताच्या फाटल्यान तर धांवनाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्पर तुका केस्त लायल्या बगार रावचो ना. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका. तुजेर म्हाका पदवी आसा देखून तूं तुजेर केस्त लायल्या शिवाय रावचो ना. हांव पातक केलें थोड्या म्हणचे आसा हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें हांव बरो आसा अशें म्हणनाका. कित्याक सर्वेस्पर भोव सोंसणीक बोगसाणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पातक करिनाका. सर्वेस्पर भोव सोंसणीक बोगसाणें मेळटलें म्हूण पातका वयर पातक करिनाका. थोड्यांनी चिंतचें आसा पातक केलें म्हाका कांय जावना नो प्रॉब्लेम म्हणून परतून बोगसाणें मेळटलें म्हूण चिंतून पातक करिनाका. देखून मतीन दवर सोम्याची काकूळ तुबड आनी सगळीं म्हजीं पातकां तूं बोगशिता अशें म्हणनाका.
कित्याक काकूळत आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात. कितें आसा? काकुळतनी क्रोध काकूळत आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात. देखून हो उडासतो. देखून एक घडी दोळे धांपया आमी. आमच्या पथकाची दूख धरया. आमच्या पथकाची दूख धरया आमी. म्हणण्याचें पुस्तक म्हणटा, दोळे धांपया, म्हज्या पुता तुज्या बापायचो आदेश पाळ. कितले फावटी आमी आमच्या बापायचो आदेश पाळ्ळा. तुज्या आवयचे शिकोवण्याक तिरस्कार करिनाका. कितले फावटी आमच्या आवय आमकां बापान आवय बापायन बुधबार सांगलेली आसा. कितले फावटी आमी आयकल्ले हांव तांकां. तांची उतरां सदांच तुज्या काळजाचेर बांदून दवर. तुज्या गळ्याक तीं घाल. तुज्या आवय बापायची उतरां, तांचें मार्गदर्शन बांदूंक दवर. ताच्या गळ्यान तीं घाल. तूं चलतना ती तुका वाट दाखयतली. तूं न्हिदोन आसतना ती तुका राखतली. तूं जागो जातना ती तुजे कडेन उलयतली. कित्याक आवय बापायचो आदेश दिवो, शिकोवणेक उजवाड, शिस्तेची बोध आनी जिविताची वाट. जायते फावटी आमच्या बापायक दुखोवन आमी ही वाट आनी उजवाड तिरस्कार केल्लो आसा. बक्षाणे मागया, बक्षाणे मागया. काकूळत म्हजी कर. दोळे धांपा, तुमच्या हातार त्याचेर दवरा. शमेलाचे बक्षाणे मागा. तुमच्या आवय बापायक तुमी दुखयलां, भाव भयणीक दुखयलां, तुमच्या दादल्याक स्त्रियेक दुखयलां, भुरग्यांक दुखयलां. शमेलाचे बक्षाणे मागया. काकूत मुझी कर देवा. काकूळती सोतून सगोर. काकुती सो तू सागो. अपराध मुझे पुसून काढ. अपराध मुझे दूर नितळ म्हाका कर. नितळ म्हाका हिमा कर. प्रसड दवो कर. हिमा प्रसर दवो कर. काकूळत म्हजी कर सुम्या. काकुत मुझी कर देवा. काकूळ सोतून सगोर. काकुर्ती सो तू सागो. अपराध मुझे दूर काणी तळ म्हाका कर. हिमा प्रासर दवो कर. काकूळत म्हजी कर देवा. काकुत मुझी कर देवा. काकुती सो तू सागो. अपराध मुझे धुन काढ. अपराध मुझे दूर काणी तळ म्हाका कर. हिमा प्रासड दवो कर. हिमा प्रासर दवो. हिमा प्रासड दवो कर. हिमा प्रासर दवो कर. हिमा प्रासड दवो कर. हिमा प्रासर दवो कर. हिमा प्रासड दवो कर. हिमा प्रासर दवो कर. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Organ Jesu. Organ Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 गोष्ट गळ बाबडीनो एक घडी भर सोमी आपण आमचो सोमी म्हणटा ही तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशय दितलो फुड्या. हाचे सुवातेन जेजू आनी एक विशय सांगता आमकां. तुमचे दोळे कुडीसो दिवो दिवो. दोळे कुडीसो दिवो. दिवो. जर तर ते दोळे पाड जाले जाल्यार कितें जाता, आमच्या जिवितांत अंधकार आसा. आमच्या कुडीक अंधकार. दोळे आसोन जर तर आमच्या जिवितांत काळोख पडलो जाल्यार कितलो भिरांकूळ अंधकार तो जायनाका. आज आमच्या जिवितांत जायते अंधकार आसात. अंधकार अंधकार पातकाचो, अंधकार पिडेचो, अंधकार स्वार्थाचो, अंकार फरीकपणाचो, अंकार मोसराचो,
अंधकार आमच्या नासमाधान असो, अंधकार आमच्या सलवणे असो, दैत्य अंधकार असा तर कसं सगळ्यांची जो म्हणटा हे या तुम्ही कष्ट तेल्या न्हू न्ही वचन वयतेल्या न्हू हांव तुमकां कितें हांव तुमकां विशेव दितलो, हांव तुमकां विशेव दितलो. हे या तुम्ही कष्ट तेल्या न्हू आनी वचन वयतेल्या न्हू हांव तुमकां विशेव दितलो. विशेव समाधान दितलो, भलायकी दितलो, संतोष दितलो. जेजू लागीं मस्त जाण आयले की ना आयल्यांक जेजू सगळ्यांक कितें केलें आपडलें आनी गुण केलें. होय गे एक आरिगार आसलो, आरिगार तो आंदोळणारा आसलो आनी बऱ्या मनाच्या मनशांनी कितें केलें त्या आरिगाराक कितें केलें ते बऱ्या मनाच्या मनशांनी कितें केलें आरिगारेक अंतोळणा समेत जेजू अंतुळना समेत उखल व्हरून जेजू आशिल्ले कडेन खंय तावन देवयलो, खंय तावन देवलो हा पाक्यात तावन देवलो. पळया पाक्यात तावन देवयलो ताका कलवांच्या पाक्यांक व्हरना वतना थंय तावन देवयलो. जेजू गजाप जालें कोणाचेर अजाप जालें जेजूक हा कोणाचेर अजाप जालें ताका ओन हाडलेल्या मनशांचें आनी तितली वावंट काडून फाकें उक्तें करून देवयला पळय त्या मनशाचो भावार्थ त्या मनशाची पातयेनी पळोवन जेजूक अजाप जालें आनी तांच्या पातयेनी एक भावार्थाक लागून ह्या मनशाक जेजून गुण केलें. वय गी आज तुमी ह्या पुंथाळाक आयल्यात वय गी तुमी तुमचे लागीं कोणें मागो सांगलां की तूं नवें येता जाल्यार आं म्हजे बसोत वाताचे बसोत माग म्हणला गी सांगलां गी तुवें कालें म्हणली जायत न्ही हांगेर मागलां की ताचे बसोत मागल्यार बारी बरें थोडी एवढी मागूंकूच मागना जायत म्हणटात मागीर उडासच ना सगळें मागणें पुरा जावन पुरा जेवण जाल्या उपरांत बाचार बसतना उडास हां ताणें सांगिल्लें न्ही गी देवा उडासच ना मागोंक जाता जायना तो जेजू पळयता तुका हय त्या पाप त्या मनशान सांगिल्लें हाचे बसून मागोंक हें आयलें ताचे खातीर मागलें ताजो उडासच ना पुरा करून गेलें हो गेलो तशें जाता पळया म्हजो भावार्थ पेल्या खातीर कामां करूंक सकजे म्हजे खातीर मार्ग न्ही. ओके काल एकला चलयेन म्हूण केलें फादर हांव असल्या जाग्यार उलयतां एक अक्रिस्ती भाव हुशार ना निमोनिया ताप येवन ताचे कितें लंग्स फुल्ल इन्स्पेक्शन जावन तो कोमार आसा तो दोळे उक्ते करना देखून फादर ताच्या खातीर तुमी मागा हांव फाल्यां कामाक रजा घालून हांव येतली मागोंक. तो बरो जावं दी फादर 35 वर्सां म्हणाली पळय म्हजे मोगाचे भाव भयणीनो कसलो भाव अर्थ पळया पेल्या खातीर तो आक्रिस्ती भाव वय गे देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमी पेल्या खातीर मागोंक जाय पेल्या खातीर आमचें समर्पण देखून पळया त्या आरिगाराक उरिल्ल्यांनी जेजू लागीं हाडलें तशें आमी हेरांक जेजू लागीं हाडूंक जाय वय गे न्ही. हां देखून आज आमी 3 संगती खातीर मागता. पयल्यान पयलें खंयचे खातीर पावसा खातीर तुमी कोण उलयनात पळय पावसा खातीर देखून पावस येना कळ्ळें कितले जाणांक पावस जायचे थोड्यांक नाका पावस कित्याक खोबरी नारळ कोण घालत आसता सगळ्यांक पावस जायचे उडास सुद्दां पावस येना जाल्यार कितें जाता हां दग जाता गे फॅन आसा पावस येना जाल्यार उदक ना जाल्यार बेळे ना जाल्यार पोटाक ना न्ही गे पोटाक ना जाल्यार हां आमी ना वय गे न्ही बरें आं उदक ना जाल्यार बेळे ना जाल्यार पोटाक ना जाल्यार आमी ना सिंपल हें उडास दवरचें तुमी
देखून पावसा खातीर मागस आहे पावसा खातीर पावस दिवचो कोणे देवान देवान दिवचो मनशाना मग आडूंक जायना मनशान थोडी बडी मोड बित्ताने बरें केल्लें हांव कोता तुमकां कोते आं पूण कालें केल्यार पावस येता येना येना पण आमच्या मोगाच्या बोबडीन देखून हांगा पोटचो पावस खंय दुसरे पडलो जाल्यार आमच्या भुंयक उदक ना बुदींक उदक ना जाल्यार भुंयत साकोडी जायना आमकां तें गुर्तू ना कित्याक म्हळ्यार आमकां ते कश्ट आयल्यार मात्र चलतात आमकां टायमार उदक पडटा बरो पावस पडटा न्ही आमच्या बोरवेलांत उदक आसा टांकीक उदक पडटा टॅप गुंडयल्यार उदक येता कळीत ना म्हाका एक मनीस फोन करता तो म्हणटा फादर एक हप्तो तावन आमकां उदक ना येवंक ना एक हप्तो तावन उदक येवंक ना कित्याक म्हळें हायवेचें काम जातें आसा तांणी पुरो कोणटाना उदक पुरा पायपाचें फुटोवन गेल्यात आमकां उदक येतना पंचायताक 3-4 फावटी आमी सांगलें काम कानून चलयना मागीर कालें करतात खंय खंय तावन ओडचें फादर पूण तें पावना न्हांवंक पावना गोरवांक पावना आमकां जेवंक पावना कितले आडयेत एक दीस आडयेत वय गे वय 2 दीस आडयेत वय गे वय. मागीर कालच्या दीस एक फोन आयले आनी फोटो येयली उदक आयला तांकां कोदोळ म्हळ्यार कोदोळ तांबडे 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 आनी ती म्हणटात फादर हें उदक कशें न्हांवचें कशें पिवचें कोदोळ न्हंयचें उदक तोडाचें उदक आसा पूण तेंत मोगाच्या भाव भयणीनो पळया मनशांक ती कितलीं कोश्टोन आसात गोताय तर आमच्यो बांयो सुकल्यो बोरवेलां सुकलीं करंट जायचें जाल्यार उदक जायचें न्ही गे नाका नाका गे जायचे उदकांत उदक आसल्या मात करंट प्रोडक्शन जाता थोड्यांक उदक आयलें खंयचें कोत्ताय टँकर म्हणजे मोगाच्या बाबडीन ओढ आसतो रा जिवितांत देवाचेर पातचें न्ही दवरून आमी मागोवंक जाय पुरू मस्त पावस आयलो न्ही गे वय आं पुरो सगळ्यांनी बोब मारली पुरो पावस देवा पुरो पुरो न्ही गे माडयो मात्रात माडयेन देखी भोपळानात पुरो सकयल वटल्यान पावस नाका देवा म्हूण देवा राग आयलो देखून एवढी पावस धडूना हां आतां पावस नासल्या वेळार देव लोक कितें म्हणटा देवा पावस धाड भोपळा आसा जडटा सकयल म्हणून पावस आयल्यार जडटात पावस येयल्यार मनशाक कशें समाधान केल्यार मनशाक समाधानूच म्हणलें ना न्ही गे भुरगीं आसोन आसा पोर भुरगीं काल म्हणटालीं म्हाका भुरगीं फादर पुरूच्या दिसा 12 रजा मेळ्ळ्यो 12 रजा केदाळा जुनान जुनाच्या पयल्या टायमार एवढी एक्की रजा ना फादर की भुरगीं म्हणटात 1.5 म्हयनो घरा रावन आयल्यांत आनी म्हणटात एक्की रजा ना की काल करीचे फादर पावसा खातीर म्हाका फादर काल्याक इस्काला रजा मेळ्ळो म्हणून थंगा पावस नाका थंगा इस्कालाक रजा रजा जायचे इस्काला रजा दिल्या काल करतात भुरगीं हां हां भुरग्यांक इस्काला रजा कितें दिवची हां भुरग्यांनी पावसा भिजोन वचो वळोन वचोन वचो भुरगीं सुरक्षीत आसचे भुरग्यांक ताप येन वचो शेळेन वचो न्ही गे वय. देखून भुरग्यांक घरांत आसचे म्हळ्यार रजा दिवची न्ही वय हां भुरगीं काल खेळटात त्या उदकांत खेळटात खेळटात उपयेतात न्ही गे एक दीस डीसी गेलो भायर रजा दिल्या इस्कालांक बरा आनी डीसी पळोवंक गेलो उदक खंय भरलां हे धाकटे भुरगे उदकांत खेळटाले आनी डीसीन विचारलें तुमी हांगा कित्याक खेळटात बाबा तुमी घरा वचा ना आमकां रजा मेळ्ळा उदकांत खेळोंक म्हणून आमकां उदकांत खेळोंक रजा रजा मेळ्ळ्या भुरग्यांक वारी कशी देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देवाचो आदार भोव गरजेचो देखून पावसा खातीर मागया एक घडी बोट दोळे दंपा तुमी उबी रावा सगळीं उबी रावा बसयले उबी रावा तुमच्या हातार त्या दवरा मागा एक घडी भर पावसा खातीर मागा पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पावस आमकां भोव गरजेचो पावस ना जाल्यार कृशी बेळें खंयचेंय किरलें ना पिवंक उदकाचें तत्व आरोप जातलें आनी भिरांकूळ सुकी दाड आयली तर मार्गा वयर मार्गाय जिवंक कश्ट जातालें एक घडी भर दोळे दंपा ती चिंता तुमी पळया इस्रायलान बुर्तुगल आयलो कांयच नातलें सगळीं इस्रायल परजा इजिप्ताक गेली उदक सोदून इजिप्ताक
असल्या संदिग्ध परिस्थितीर एलिया प्रवादीच्या काळारय इस्रायलान दुखळ पडली आणि एलिया प्रवादी सारेप्ता गावा गेलो. म्हणजे मगाच्या बाबडीनो आमकां बरो पावस येवन दी म्हूण मागा. हांव मागता तुमी दोळे धांपून मागा. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, मोगळा सुमिया, पृथ्वीच्या रचणारा, सृष्टीच्या करणारा, सांभाळणारा आम्ही तुका अर्गां दिता. ही पृथ्वी रचून आमच्या हातीन दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. सुमिया जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या प्रकृतीक जाय पुरतो पावस धाड. प्रकृती उदकान भरून दी. कृषीक, बेळ्याक, सगोळेक, मनशाकुळाक, जानवरांक, सुकण्या संवसांक, रुखा झाडांक हो ते उदक फावो जावं दी. उदका वरवीं जीव येता. उदका वरवीं जीव किर्लता. उदका वरवीं समृद्धी उपजता. हे उदक पावसा मुखांतर आमकां फावो कर म्हूण मागता. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अगळाप तुका सुमिया जेजू, आराधना तुका सुमिया जेजू. आदबारिया हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, अगळाप जेजू, आराधना जेजू सगळ्या काळ जावन दिता. सुमिया पवर्त्या देवा तुका आमी वखाणटा, तुका दिन वाजता. आज आमी ह्या पृथ्वीन जीवन आसा. सुमिया पृथ्वीक बरो पावस फावो कर. आमकां बरो फावो कर. पावसावरी उदकाचे सगळे समस्या परिहार जावन दी. कशे बेड्याक, कशे सगळे मनशा कुळाची प्राणी सगळ्यांक बरें उदक फावो जावं. तेल्ल्या बरीं कामां मेळच्या बसो. आज जायतीं जाणां इवा जाणां जावं दी. परगांवांत असलीं जावं दी. ह्या झुजा वरवीं जायत्या जाणांची कामां गेल्यांत. जायत्या जाणांक कामांतलीं काडलां. जायत्या जाणांक फावो तो सांबाळ मेळोंक ना. जायतीं जाणां विजिटींग येयल्ल्यांक कामां जावनात. जायतीं जाणां डिग्री जाल्लीं आसात, इंजिनियर जाल्ले आसात, शिकिल्ले आसात, कामां जावनात. वय तांचे बसून मागुया. मस्त फोर एक्सली आयल्या रडटा 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 आनी म्हणटा कितल्यो थेंब तावन काम सुद्दां आसा, एक काम मेळोना. डेस्परेट जालां. म्हणजे मगाची तसलीं जायतीं जाणां आसात गरजेचे तांचे बसून मागचे. पण नीट बरयल्ली परीक्षा न्ही, कितली तयार कर, कितली तयारी कर, कितले पयशे करसून नीट बरयली, नीट कॅन्सल केली. पूण तूं शिकायचें की पयशे भरयचे की. कितले कश्ट म्हळ्या ही भुरगीं रुदान करतात. तांचे बसून मागया. आमच्या दर्द्याचे दवरया. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू. जायतीं जाणां आधुनीक परिगतेंत काम नासतना कश्टो नासात. झुजा वरवीं कामां गेल्लीं आसात. झुजा वरवीं सांबाळ मेळनातलो आसा. ह्या आधुनीक परिगतेंत जायतीं जाणांक युवा जाणां शिकल्लीं कामां नासतना कश्टो नासात. सुमियान जेजू तांचे दयाळ दिश्ट घाल. तांकां धैर्य दी. तांकां भरवसो दी. सलवणी स्वीकार करिनासतना धैर्यान फुडें वचोंक, भरवसाची मेटां काडोंक, जैत जोडोंक तांकां आदार दी. तांच्या जिवितांत आसलो अंधकार धांवडाय, उजवाडाचे किरण फांकय, बरीं कामां तांकां लाभय. तांचें जिवीत नंदन कर. अर्गां तुका सुमियान जेजू, उगडाप तुका सुमियान जेजू, आराधना तुका सुमियान जेजू. आदबारिया हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू सुमिया हे सगळ्या युवा जाणांचेर कामां नातल्ल्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल. डिग्री शिकप शिको, इंजिनियरींग कर, MBBS कर, तरातरांचे शिकप शिकून भायर येयलेल्या सगळ्या युवा जाणांक तशेंच वडिलांक कामां फावो कर. परगांवांत तुज्या वरवीं काम उगडायलेल्या सगळ्यांक कामां फावो कर. तांचें जिवीत नंदन कर. बरोवशाचें जिवीत तांचें जावं दी. ददुसकायचें जिवीत जावं दी. तुज्या बेसांवाचें जिवीत जावं दी. कामां नातल्या हर एकल्याक कामां विजा फावो कर. तुज्या बेसांवांनी बार. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां अर्गां जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी एक कितें बसोत आमी मागता. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणी पासून तुज्या वरवीं जागी तें नुकसाण जावन जायतें उगडयलेलें आसा तांचे बसोत. तशेंच आधुनीक परिगतेंत आमी कुस्तून आसा. आमच्या राजकीय थोड्या
आमच्या राजकीय थोड्या हितासक्ती बसोत तसेच आमच्या सरकाराच्या थोड्या पाड धोरणां बसोत आज जायतीं जाणां कश्टून आसात म्हारगाय सोडून आसा डिझेल पेट्रोल सोडून आसा तशें म्हारगाय सोडून आसा बस तिकेट सडल्यात न्ही गे हां बस तिकेट सडल्या वरू एक मॉल सडला वरू एक मॉल सडला तांदळाक सडला सामानाक सडला मसले सडला मासाक सडला सगळी वरू एक रेट सडले तशें मात्र न्ही म्हळ्यार गॅस मेळना न्ही गे असली परिस्थिती आसा ह्या सगळ्या संदिग्ध परिस्थितींत सोडवण मेळच्या पासून आमी मागया थोडे दांपी आमच्या दर्द्याचे दवरया मोगळा जेजू आधुनीक समाजेंत झुज आंतरीक झुज राष्ट्रामदली झुजां मनशाकुळाचो स्वार्थ कोटी राजकीय चिंताप स्वार्थाचे अधिकार अशें सगळें आसून आज मनशाकुळाक ह्या सगळ्या संवसाराक कश्टार गेल्ले आसा म्हारगाय वाडलेली आसा मनशाकुळाचें जिवीत कश्टांचे जाल्लें आसा ह्या संदर्भार समया सगळ्या मनशाकुळाचेर सगळ्या राष्ट्रांचेर कश्ट दिल्या भाव भयणीचेर अधिकार सरितेल्या सरकारांचेर अधिकाऱ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल मोगळ समया मनशाकुळाक सुडका सोडवाडो दितली कार्य योजना रुपीत करूंक जाय शिकुरपा लाभय सगत लाभय आर्थिक संकश्ट आर्थिक अडचणी आमचे तनखान उडाय समयांचे जो समृद्धी सुडका सोडवण वखर अर्गांचे सो अगळाबचे सो आराधांचे सो हालेलुया 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 शदललललललललललल शदलबलबलंदलललया हला 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 अर्गांचे सो अगळाबचे सो आराधांचे सो हालेलुया 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 आणि एक कितें बसोत आज विशेष करून मागता कसल्या बसोत पिडेस्तां खातीर आज पिडेस्तां खातीर आमी विशेष करून मागता बसयलां जायतीं जाणां पिडेस्तां तुमचे मदीं जायतीं पिडां आसा न्ही गे जायतीं पिडां आसा दूख आसात गांठी दुखी आसात तकली पडापड आसा मायग्रेन आसा तशेंच थायरॉयड आसा BP आसा हाय BP लो BP हाय शुगर लो शुगर आसा काळजाची पिडा आसा किडनीची पिडा आसा तशेंच कातीची एलर्जी आसा रक्ताची एलर्जी आसा युट्रसाचे समस्या आसात तरातरांची पिडा आसून कश्ट दिले मसतना आसात की ना आसात की ना आसा सगळं आसा सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागया आस्पत्रेंत आसात अस्वस्थ जावन लंग्स इन्स्पेक्शन जावन कॅन्सराची पिडा आसून तशेंच डायलिसीस आसून कश्ट दिली आसात पांयाचो गाय आसून तूं गुण जायनासतना कश्ट दिली आसात ही सगळी कुडीची पिडा सुम्या समर्पिया जायत्या कोडकारांक जायत्या पिडेस्तांक आपडलो जेजू ह्या पिडेस्तांक आपडोवन दी गुण करून दी म्हूण मागया तुमकांय आपडोवन दी तुमचे थंय जायती पिडा आसा तकली पडापड आसचेली 18 जाणां आसात युट्रसाची समस्या आसलेली 7 जाणां आसात काळजाची पिडा आसलेली 6 जाणां आसात कॅन्सराची पिडा आसलेली 13 जाणां आसात तशेंच कातीची एलर्जी आसलेली ती 6 जाणां आसात रक्ताची एलर्जी आसलेली 9 जाणां आसात सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागया तशेंच भंय म्हणून मतीक समाधान नासलेलीं आसात डिप्रेशनाक गेल्लीं आसात हायपर टेन्शन आसलेलीं आसात मस्त जाणां आसात तुमचे मदें आसात आमच्या कुटुंबांत आसात तांचे बसत मागया तांकांय उजवाड जायचे जिवितांत तांकांय सुडका जायचे तांकांय परतून आमी अंधकारा लोटचे न्ही एका एका समस्याक वळख जावन त्या स्टेजीर पावल्यान तांकांय सुडका मागया सोडवण मागया जायतीं जाणां रिणांत आशिल्लीं आसात रिणांत जायतीं जाणां भुरग्याचें देणें नासतना अंधकारांत आसलेलीं आसात जायतीं जाणां सैरीक नासतना कंगल जाल्लीं आसात सगळ्या खातीर मागया दोळे धांपा एकामेका खातीर मागया आमी मागया उडास काडा तुमच्या कुडींतल्या पिडी असो तुमच्या कुटुंबांतल्या पिडी असो तुमकां कोणें मागोंक सांगलां कोण कश्टार आसात तांचो उडास काडया मोगळा जेजू तुवें म्हळें हे तुमी कश्ट तेल्यान हांव वजन वयतेल्यान हांव तुमकां विशव दिता म्हळें तुवें आनी जायत्या पिडेस्तांक तुवें आपयलें
कष्ट तेल्यांक आपयलें, तरातराच्या दुखीन वळवळतेल्यांक आपयलें, मानसीक वत्थड भोगतेल्यांक आपयलें, मानसीक पिडेन कष्ट तेल्यांक आपयलें, विधवींक भुरग्यांक सगळ्यांक वेगळें सोम्या आनी सगळ्यांक आपडलीं गुण केलीं. तुजेर बरवसो दवरलेलो हर एकलो बाछाव जालो, तुजेर बरवसो दवरलेलो हर एकलो गुण जालो. आज त्याच बरवसान ही आमची सगळी भाव भयणी हांगासर आसात, ऑनलायनीर माध्यमा मुखांतर हांगासर आराधन करून आसात आनी बऱ्या भलायके पासत मागोर आसा. सोम्या हे सगळ्या भक्तींगाचे तुजो आशिर्वाद घाल, आशिर्वाद घाल सोम्या. आपूड सोम्या, कशें तुवें कुडे बार्तेमो आपडलोय आनी ताका दिश्ट दिली, कशें पेद्रूच्या सासूमाईक आपडलें ती सुद्दां आप गुण केलोय, कशें कोडकारांक आपडलें तांची गाय तुवें सगळे गुण केली, कशें आरीगाराक तुवें आपडलें आनी सगळी अस्कत जाली, खूड बळवंत केली, बेसाद येता तळ्या लागीं आकुलेल्या आतांच्या मनशां आपडलय ताचो हात बरो केलोय, रक्तशास त्या स्त्रियेन तुका आपडल्यान ती बरी जाली. ह्या बापान तुजो स्पर्श ह्या सगळ्या भक्तिकाचेर घाल, स्पर्श ह्या भक्तिकाचेर घाल सोम्या. आपड ती बरी जातली, सगळी गुण करची दैवी सगत तांच्या शिराचेर वळतली. मगळ बाबडीन हातो बारया सोम्या उलो मान बोब मान मागा, सोम्याची गुण करची दैवी सगत ह्या वळटा तुमचे देवून येतली, तुमच्या शिराशिराने वळतली. हालेलुया 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 हालेलुया. ओला मारा, ओढल्या मुला मारा, ओढल्या मुला मारा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हर गांजे जो गलाबचे जो आराधानचे जो मंगळ सोम्या सगळ्या भक्तिकांचेर कसरी करचे दसोम ऑनलाइन रसोम तुझे हातो बांध विश्वास करून मागतात त्या सगळ्या भक्तिकांचा जो आशीर्वाद घाल, तुझी गुण करची देवी सगळ्यांच्या शिराशिराने वळे, तुझ्या पवित्र रक्तांत का तुझी तळक, तुझ्या नावांत का बरी का, तुझ्या नावांत का आशीर्वादी, तुझ्या नावांत का गुण कर. सर्व वाईटांतले सर्व विघ्नांतले अवघडांतले पिडेशांतले निवार, सगळी पिढा गुण कर, त्यांचे कष्ट समस्या परिहार कर. जे कोणा मागतात बसिला नसुळास करतात त्यांच्यापासून मागता सगळ्या आपोड आणि गुण कर, आपोड आणि गुण कर. आपोड सोमी आम्ही बरी जातो, आपोड सोमी आम्ही गुण जातो, आपोड सोमी आमकां भलायकी मेळटा, आपोड सोमी आम्ही बाछाव जाता, आपोड सोम्या तुझ्या नावान आम्ही जिवंत जोडता, आपोड सोम्या तुझ्या नावान आम्ही बरी भलायकी जोडता. आपोड जेजो टच 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 हील 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 हील. हालेलुया 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 हालेलुया. दया तुझी दाखय मुजेर येशो मिया, कित्याक तुजेर हांव पातेव आसा. आपोड आनी गुण कर म्हाका ये धनिया, तुजे काकुतीचेर हांव आशेवला. दया तुझी दाखय मुजेर येशो मिया, कित्या तुजेर हांव पातेव आसा. आपोड आनी गुण कर म्हाका ये धनिया, तुजे काकुतीचेर हांव पातेव आसा. दया तुजी दाखय मुजेर येशो मिया, कित्या तुजेर हांव पातेव आसा. आपोड आनी गुण कर म्हाका ये धनिया, तुजे काकुतीचेर हांव आशेव रावया. परत एवढे सांगात. दया तुजी दाखय मुजेर येशो मिया, कित्याक तुजेर हांव पातेव आसा. आपोड आनी गुण कर म्हाका ये धनिया, तुजे काकुतीचेर हांव आशेव रावला आशेव रावला. आमच्या हातात तकलेचे दवरया, पवित्र आत्म्याची कृपा मागया.
ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मुझे तइये, मुझे तइये, मुझे तइये, मुझे तइये, मुझे तइये, मुझे तइये, मुझे कुड़ीन थे, मुझे कालसान थे, मुझे मोतीन थे, मुझे मोनान थे, मुझे जीवितान थे, ये पवित्र आत्मा मुझे घरान थे, मुझे कुटुंबान थे, मुझे घरच्या संध्या तइये, ये पवित्र आत्मा मुझे खामान थे, मुझे वावरान थे, मुझे कस्तान थे, मुझे पीड़ेन थे, मुझे दुखीन थे, मुझे सुखान थे, मुझे संतोषान थे, ये पवित्र आत्मा भलाई की दियों के, संतोष दियों के, समाधान दियों के, धैर्य लबों के, कालोक दौड़ों के, अंधकार दौड़ों के, ये पवित्र आत्मा उज्वार दियों के, उज्वार दियों के, देने बुरों के, बड़ानी नेटों के, पुरपेन बुरों के, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मागा, पवित्र आत्मा जी कृपा मागा, पवित्र आत्मा जी सकत मागा, पवित्र आत्मा जी देणी मागा, पवित्र आत्मा जी भलाई की मागा, पवित्र आत्मा जी बाळ मागा, पवित्र आत्मा जी सकत मागा, ये पवित्र आत्मा, 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 हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा कृपा मागा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा देवाने अभिषेक कर, या सगळ्या मुक्तिकाच्या मुकल्या रोधक वाटक, या मुक्तिकाच्या पाटल्या रोधक संरक्षण कर, या मुक्तिकाच्या मुकल्या रोधक संगाती, मुक्तिकाच्या भीतरावर भलाई की सत्य समाधान हो कर, या मुक्तिकाच्या वैरावर निरंतर समाधान कृपा हो कर, आशीर्वादाने वर्षमिया, पवित्र आत्मा गुण कर, आशीर्वादी सुटका सुडका 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 सुडवर सुडवर ना भाई, जब सवानी वर हालेलुया 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 हालेलुया, पवित्र आत्म्याची कृपा माग्या, आता तकलेचे दवर या पवित्र आत्म्याची कृपा बेसा माग्या. ये तू, ये तू, ये पवित्र दैविक देणी तुला, दैविक देणी तुला, ये तू, ये पवित्र आत्मा दैविक देणी तुला, दैविक देणी तुला, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, हालेलुया 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 हालेलुया, तो बारिया हालेलुया 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 हालेलुया, नित्य तो बारा हालेलुया हालेलुया, अर्गा 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 उगड़ा 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 उगड़ा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अर्गा जेजो उगड़ा जेजो आराधना जेजो, पडल्या एक गड्यात आहोत निरंतर तुझे उत्तर हमारी बात, तुझे कृपेच्या देणे हमारी बात, तुझे आशीर्वादाच्या बळ हमारी बात, आमका बेसवानी बनलेल्या बसत, आमका आपण गुण केल्या बसत, मध्ये समाधान दिल्या बसत, दैताची सगळी बेसवा आशीर्वाद, कामाचे आशीर्वाद, कामाचे आशीर्वाद, गुडक्याचे देण्याचे आशीर्वाद, तसेच बऱ्या सेरिकेचे आशीर्वाद, भलायकेचे आशीर्वाद, संतोषाची समाधानाची आशीर्वाद लाभलेलो बसत, तुका मेरगा दिता वर्गा जे जोगला जे जोरादा जे जो शदलललललललललललला शदलल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 
sumian Jesu. Ita tu bari harga duka sumian Jesu. Ita tu bari harga duka sumian Jesu. Harga duka sumian Jesu. Oglap duka sumian Jesu. Aradan duka sumian Jesu. Hallelujah. 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 Ita tu bari sumian su anubogam gazalo dole sumian dum thaliyo joran. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sumian su आशीर्वाद घेऊन गाऊया गीत येथे वडा सक्रामेंट. Llegabora sacramenta sastanaman koruya purvinya rupa bono novioriti adaria salvon veta Astat Vishnu Bhavarta
Podri महिमा सदा सदा एकास्थाने हर्षिता तुका दोघा Spirita sama-sama nawarta. प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रमेंता घाल तुझ्या कस्तान सुगडास तू आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदा समचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देईन आमकां बोव कर. अशा आमच्या सगळ्या संसारी जिवितान तू एक मात्र देव. या देवा वायर दुसरो देव ना म्हणले 7 जाणां जाऊन तुझे अखंड विश्वास पातळीने धरून आमची मागणी उभारूं आणि आमकां आमच्या प्रत्येकाने आमच्या सगळ्या मनशाकुळा आमच्या सगळ्या कष्टा संकष्टांत जैत उरोंक आणि आमच्या प्रत्येक तशेंच मनशाकुळाच्या जिवितांत आशिर्वादा जोडूंक आमकां बोव कर म्हूण मागता. जोची येत आनी राजवर्सल येताय ससनाच्या ससना. Amen. उभी राहूया. सदैव जाऊन सुमियेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा 3 कोटी ओटल्याक सांगत आतो बार. सदैव जाऊन सुमियेचे नाव सदैव जाऊन सुमियेचे नाव सदैव जाऊन सुमियेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमियेचे नाव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भक्तीन आराधन वाटेले झाले. अभिनंदन. आता मी सांगायची सवय.
Tinul pentru canavata somia Dinwashi karza Upkar manta Jini tamcha tuja vichi denya somya Kite padi amidi Mogavi dhanami tuji stuti gata Tovi disaicha मधुर गीतां तुका आमी आजवा करता मोगाळ सोम्या आमच्या मगर बाबणीनो तुमकां समेस्तांक आज ह्या पवित्र तळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सावयरादे घेवन ह्या पूर्ण तळाक तुमी आयल्यात ती स ते सावां सांगाता उबारया आनी सोमयाची बळका जेजूची बेसांवां जोडया. हे संदर्भार प्रत्येक सांवपासून मिसाचें बलिदान भेटयतात वॉरन होवन डिमल्लो अबुधाबी तांचेर देवसोद विशेष करून मागया. ह्या संदर्भात देवातीन सिसिलिया पिंटोच्या आत्म्या मिसिता प्रिसिला पिंटो आनी कुटाम पलाडका आज जल्मा दीस आचरण करता. वायलेट क्रास्ता ताका बगी संतोष बरीत जल्मा दीस मारता आसतना तांचेर देवसोद आमी मागया. वेणोर अर्गाजान मिसाचें बलिदान भेटयता बरें जल्मा दिसाक वायलेट क्रास्ता वेणोर. तशेंच देवादीन दुलसिन गोवियसो दुसऱ्या वर्साचो मरणाचो उडास काडून मीस दितात ऑल्विन मेबल गोवियस बिराव तांचेर देवसोद मागया. बरें काम मेळिल्ल्या बसो देवार्गासान मीस भेटयता एन्स्टन डिसोजा कार्कळात्तोरू ताचेर देवसोदी आमी विशेष करून मागया. तशेंच सर्गासान मीस भेटयता विल्किन्सन विक्टर मिनेजस आनी कुटाम मोडबेळ्ळे तांचेर देवसोद मागता आसतना बरें काम फोव जाल्या बसोत देवा अर्ग जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. ग्लेनिडा स्क्वेरा पलाडका ताचेर देवसोद आमी मागया. तशेंच अर्ग जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात लिना कोर्डा आनी कुटाम शिरवा हिल्डा लोबो आनी कुटाम सिदगट्टे क्रिस्टीन ताऊर आनी कुटाम बेळवाई अनिल ताऊर आनी कुटाम बेळवाई तांचेर देवसोद विशेष करून संदर्भार आमी मागया. तशेंच कुटुंबां देवादीन आसात आमी दिसता आयरीन फर्नांडीस बेळवाई. अर्ग जावन पर्स बरें पडलेली पर्स मेळिल्ल्याक अर्ग जावन मीस भेटयता मर्सलीन वास शिरताडी तिच्या संगता देवाक अर्ग दिया तिच्या बसोत मागया. तशेंच अर्ग जावन बरें पैन जाल्ल्याक अर्ग जावन इज्रायलाक वचूंक बरें पैन जाल्ल्या खातीर अर्ग जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात. मागदेलेन आनी वलेरियन रिया फर्नांडीस आनी गुड्डे तांचे बसून विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. जल्मा दिसाक गांवसान मीस भेटयता वेन रॉड्रिगेस लोड्सवाडो ताका बगी संतोष बरी जल्मा दीस मागया. तशेंच देवादीन आल्बर्ट आनी स्टेल्ला क्वॉर्टर्सांच्या आत्म्या मीस दिता जॉयस क्वॉर्टर्स मुंबय. अर्ग जावन बरी भलायकी बरें काम मेळिल्ल्याक अर्ग जावन मिसाचें बलिदान भेटयता रिचर्ड डिसोजा पालडका तांचेर बसोत आमी मागया. तशेंच देवादीन इग्नेशियस फ्रँक हेच्यात आमी दिसता लिल्ली फ्रँक आनी कुटाम मोडंकाप देवादीन जॉन आनी लुईस सांगटीस हांच्यात आमी दिसता रोनाल्ड सांगटीस आनी कुटाम संपिगे. अर्ग जावन मीस भेटयता लविना आंद्रादे मोडबिद्री. तशेंच अर्ग जावन मीस भेटयता जोशवा आंद्रादे मोडबिद्री तांचेर देवसोजी विशेष करून संदर्भार मागया. आमी समेस्त बसून मागया. जे कोणा मागतान बसयला हांगा सुडास काडया तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्यासोवे आसो. जिवन जेजू क्रिस्त तुई बोमगच्या भावानो भयणीनो आणि बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो आयच्या शुभ वर्तेंत जेजू अखेर पर्यंत बाळची सर्गींची दिरवी पुजोवंक आपण दिता. ह्या संवसाराची दिरवी आस्त दुडू जागे नांवां अधिकार हे सगळें तात्कालीक मोगाळ भाव भयणीनो नासतानातल्या ह्या संवसाराची कल दिरवी
आमकां सुम्यान उगडपी गेल्यांत तें दिरवीं पुंजोवंक आस आमकां आपयत आसतना जेजून शिकिल्ली आनी दाखयल्ली आनी ताणें पाळिल्लीं सर्गीचीं दिरवीं अखेर पर्यंत बाळचीं दिरवीं तीं जावन आसात मोग शांती समाधान भोगसणें दया कलतेपण सेवा हेरांच्या गरजांक पावचें आसलें ही सश्टीक बळवोचीं दिरवीं जावन आसात आनी ही दिरवीं आपणोक आस ह्या मिसाच्या बलिदानान म्हाका आनी तुमकां तस सुमी आपयता आसतना जेजू सांगता खंयसर तुजें दिरवें आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें आनी ह्या संवसारांत जियेत आसतना हांव खंयसर म्हजें दिरवें पुंजोवन दवरलां म्हणल्यार वाचपी सवाल आज आमी आमच्या अंतस्करणाच्या गुंडायतान विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा तर मग भाव भयणी मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना सांगात हांव जमल्या आसतना जेजूची सेवा करूंक ताजी खुशी पळोवंक आमचे लागीं आसो थोडो वेळ थोडी सेवा आनी थोडो हुस्को हेरां खातीर दाखोवंक उदार मन दिवंक जाय ती करपाक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदान आमी जोडून घेवया तर आमी मौन रावया आमच्या अंतस्करण जडती आमी करया नितळ काळसान हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी पेटोवया सांगात आमी म्हणया सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्व सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेव सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट कर आनी आमची पातकां मोगसूर आमकां करपा जोड दिव दी सुम्या काकुळट कर काकुळट कर सुम्या काकुळट कर काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर काकुळट कर सुम्या काकुळट कर काकुळट कर सुम्या काकुळट कर काकुळट कर महिमा देवाक सर्गे आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशां सारे सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका वगणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुज्या तर वैभवा पासून आमी तुका दिन वाजता सुम्या एकल्या जनीत पुता जेजू क्रिस्ता सुम्या देवा देवाची शिणे बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळट कर तू संसाराचे पाप काढता आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसला आमची काकुळट कर कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू
म्हणुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मानकन दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वसता. ह्या जिवितांत ताजे गोडसाण साकून ददोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. अहजियाचे आवय अतलियान आपलो पूत मेला ते पळयतच तिने सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केले. पूण जेरबोवाव रायाची धूव आनी अहजियाची भयण जेहोशेबा हिने अहजियाच्या पुता जोवोशाक जिवशी मारचे असलेल्या रायकुवारा मदलो काडून वेलो आनी ताका ताचे वैजीनी सवे गुप्ती निच्या कुडान दवरलो. अशें तिणें ताका अतलिया मुखलो लिपोवन ताचो जीव राखलो. अतलियाचे राजवटकेच्या वेळार तो सर्वेस्पराच्या मंदिरान 6 वर्सां लिपोवन रावलो. पूण 7व्या वर्सा जेहोयादान कारितांच्या आनी राखपोल्यांच्या अधिपतींक आपोवंक धाडले. तांणी तांकां सर्वेस्पराच्या मंदिराक व्हेलें. तांचे कडेन एक करार केलो. तांचे करना सपूत घाल लायलो आनी उपरांत तांकां रायाच्या पुताक दाखयलो. अधिपतींनी याजक जेहोयादाक दिल्ले आज्ञे प्रमाणे केलें. हर एकलो आपापल्या मनशांक जावं सब्बाताच्या दिसा काम आसलेल्यांक जावं सब्बाताच्या दिसा सुटी आसलेल्यांक घेवन याजक जेहोयादाच्या आयले. याजकान अधिपतींक मंदिरांत दवरलेले दावीद रायाचे बाले आनी ढाली दिल्यो. राखपोली हर एकलो आपापल्या हातान शास्त्रांक घेवन मंदिराच्या दक्षिणे कुशीतावन उत्तरे कुशी पर्यंत वेदीचे आनी मंदिराचे भोंवतणी रायाक हर एक कुशीन राखचे खातीर रावले. उपरांत जेहोयादान रायाच्या पुताक भायर हाडलो. ताचेर मुकुट दवरलो आनी ताच्या हातान सोल्ल्याची एक प्रत दिली. तांणी ताका मुकुट दवरलो, राय केलो आनी ताका अभिषेक केलो आनी आपल्यो ताळयो पेटोवन ते उद्गारले, लांब जियो राय. अतलियान लोकांन केल्लो आवाज आयकलो आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन लोकां सवे रावली. रिवाजा प्रमाणे राय खांब्या कडेन उबो आसलो. अधिपती आनी कोम पुंगपी रायाक बगलेक आसले आनी देशाचो सगळो लोक उल्हासान भरून कोम पुंकीत आसलो. हे सगळें तिणें पळयलें. तिणें आपली मुस्तायकी पिंजली. आबी बोब मारून म्हळें, राजद्रोह. तेदना याजक जेहोयादान सैन्याचेर अधिकार आसलेल्या अधिपतींक आज्ञा दिली, तिका भायर व्हरा. तिचे फाटल्यान कोणी येत जाल्यार ताका तलवारीन जिवशी मारा. कित्याक याजकान पयलेंच सांगलें, सर्वेस्पराच्या मंदिरान तिका जिवशी मारूंक नजो. देखून तांणी तिका धरली आनी ती घोड्यांच्या दळवट्यान रावळेराक गेली
तेदना तांणी तिका थंय जिवशी मारली. जेहोयादान सर्वेस्परामध्ये आणि राया आणि लोकांमध्ये एक सल्लो केलो आणि आपूण देवाची परजा जावं कुशी वर्तस म्हूण तांणी भास दिली. ताणें राया आनी लोकांमध्ये एक सल्लो केलो. उपरांत देशाचो सगळो लोक बाल देवाच्या मंदिराक गेलो आनी तांणी ताचो नाश केलो. ताच्या वेदीची आनी मुर्तीची पुर्ती पूट केली आनी बाल देवाच्या याजका मट्टणाक वेदी मुखार जिवशी मारलो. जेहोयादान सर्वेस्पराच्या मंदिरा मुखार राखपुल्याक दवरले. देशाचो सगळो लोक संतोशान भरलो. आतालिया क्रावलेरांत जिवशी मारल्या उपरांत शहरांत समाधान आसले. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान सियोन शहर वेचून काढला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. सर्वेस्परान सियोन शहर वेचून काढला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. सर्वेस्परान दाविदाक शपथ घालून उतर दिलें. हे उतर तो मोडचो ना. तुज्या पुताक तुजे कुशीच्या फळां. तुज्या सिंहासनार हांव चडयतलो. सर्वेस्परान सियोन शहर वेचून काढला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. तुज्या पुतांनी म्हजो सल्लो सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळल्यार. तांचे पूत तुज्या सिंहासनार चडतले आनी सदांकाळ राजभर चलयतले. सर्वेस्परान सियोन शहर वेचून काढला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. सर्वेस्परान सियोन शहर वेचून काढला. आपलो निवास म्हूण ताणें नेमला. हालेलुया 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 हालेलुया. आपण दुर्बळी म्हूण जाण आसा ती कितली भागी. सर्गीचे राज्यस तांचे. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. सामर्थ्य प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी चोर खन्ना घालून नागयतात. पूण दिरवी पुंजया सर्गार थंय कलम म्हणना, किडी कांय आनी चोर कान्ना घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुज्या कुडीन उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळ्या तुज्या कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलो उजवाडस काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाय.
सौम्याचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो बाळक जेजूच्या भक्तिकानो हेजे सुवार्थेंत जेजून सांगलें उतर आमी आयकलें. संवसारान तुमकां दिरवीं पुंजाय नाकात. पुंजायलीं जाल्यार हांगा कलंब म्हणटा, कीड खाता आनी सोर कन्ना घालून नगयतात. संवसारांत दिरवीं पुंजोवचें म्हळ्यार कितें? दादडयेच्या ओपारेंत जेजू म्हणटा 5 बूद आसलेल्यो, 5 बूद नासलेल्यो. बूद नासलेल्यो कितें करतात? आसलो दिवो काण घेतात आनी वेतात न्ही गे. आतां मेळिल्लें काणून दोवचें. तातूंत वात आसा गी, तेल आसा गी न्ही गे. वरें येवंक वेळ जाल्यार सर्ती तेल घालूंक, सर्ती तेल आसा की कांय ना. इमकू पण मोर गेल्ले बरी सीदा गेलो तो. जिवितांत पाटी आनी मुखार देय नासलेलो मनीस तो. बूद नासलेलो, बूद नासलेलो म्हूण सांगतात. बूद नासलेल्यो. बुदवंत कितें करतात? कांय उलयनात. बुदवंत कितें करतात? आं बुदवंत तेल वरेंत येवंक आसा, वरेंत येवंक आसा. आमकां देडी जावन आपयलां देखून बऱ्यांतले बरें पयलेंत मुस्तायकी सोदून बरी इस्त्री घालून दवर न्हू न्ही गे. बरें न्हांव न्हू, बरें मेकअप कर न्ही गे. आं कळ्ळें? ब्युटी पार्लर वचून पुरा कर. तेल सोबीत बरी चिमणी आसली बरी सोदून, दिवो आसलो बरो सोदून तो पुसून नितळ कर. ताका बरी वात घाल आनी बरो तेल घाल. तेल पावना जाय जाल्यार सर्तीक तेल घाल. जायती जायती थायराय कर रावतात की ना. गेल्यो त्यो 5 बूद आसल्यो. देखून वरेंत कितलो वेळ जालो जाल्यार तांकां भिरांत नातली. ती सगळीं तयाराई करणं आसली. परिक्षेक लास्ट मुमेंट शिकतलीं आसात पळय ती बूद नासलेल्या देडयां बरी. लास्ट मुमेंटार लास्ट घडये दडबडचें मंडो दडोवन सो तें सोदचें हें सोदचें. ते दाळा पेन्सिली मेळना, पेन्नी मेळना, बुकी मेळना, होमवर्की मेळना, कांय मेळना. कन्फ्युजन. एग्जाम हॉला भितर इकताना क्वेश्चन पेपर पळोवन मायंड सगळें ब्लँक. बूद आसुली कितें करतात? दिसपडटे लिसांव बरें शिकतात, बरें होमवर्क करतात, बरें प्रोजेक्ट करतात, बरें करतात. दिसपडटे शिकोवन तयार आसतात. परीक्षा येवन दी कांय प्रॉब्लेम ना. फाल्यांत परीक्षा डिक्लेअर जाल्यार आपूण बरयता म्हणलें कॉन्फिडन्स आसा. ती बुदवंत. खंयचेंय काम घरा फंक्शन आसा, काजाराचें कुंभाराचें खंयचें कार्य आसा, पयलेंच एका वर्सा पयलेंच तयाराय करन, बरी करून तयाराय करन, बरें करन मंडावळ घालता जाल्यार आमी बुदवंत. काजाराक आणकी वेळ आसा न्ही, तेंप आसा न्ही, सकाळच पळया म्हणून सांगून तुमी हॉल बूक करूंक. काजार आसा जानेवारींत आनी ऑक्टोबरांत हॉल बूक करूंक येता ना, एक्की हॉलां मेळनात. MC फोन करून MC फुल्ल बूक. बँडा फोन करून बँड अनंत पुरा बूक. कॅटरिंगाचे फोन केले कॅटरिंग फुल्ल. ते कशें म्हणी करन वाटतीत म्हणी. सामियानाचे फोन केल्यार सावंडाचे सावंड ना. अशें पळया कन्फ्युजन. लास्ट मुमेंटाक दडबडतेल्यांक जावची परिस्थिती. देखून माते वांजेलांत अध्याय 7 कोण तो बुदवंत मनीस? कोण पळय गुंड कोणता आनी कडपी सुवातेर आपली बुन्याद घालता तो बुदवंत मनीस. घर बांदूंक येसो कितें करता? घर बांदूंक येसो कितें करता? घर बांदूंक आतां तुमकां घर बांदूंक जाय. कितें करचें पयलें? कितें करता?
वा कितें केलें पयशे पयलें ओट्टू करता पयशे आसा की ना पळयता ओके व्हेरी गूड पयशे आसा की ना आपण बादूंक साध्य आसा की ना नेक्स्ट हां हां जागो आसा की ना पळयता जागो आसा की दुसऱ्यांच्या जाग्यार करपाक जाता जायना आपणाचो जागो आसा की तो कन्वर्शन जाला की तो 9/11 जाला की हां ताका मूड आतां न्हू हां परमिशन आयलां की तें पुरा पळयता ताच्या उपरांत कितें करता हां प्लॅन इंजिनियर मेळटा वचून बरें इंजिनियर म्हणून प्लॅन करता प्लॅन केल्या उपरांत कितें करता कॉन्ट्रॅक्टरा मेळटा कॉन्ट्रॅक्टरा मेळोन तें प्लॅन दिता ताच्या उपरांत कितें करता इंजिनियरा मुखांत पंचायताचें वा मुन्सिपालिटीचें लायसन्स काडटा लायसन्स काडल्या उपरांत कितें करता हां जाय पुरती जाल्ली आतां रेंव मेळना जाय पुरती जाल्ली जाय पुरती रेंव जाय पुरते फातर पयलेंत स्टॉक करून दवरता न्ही मागीर पत्र्या पाका पोवन बुन्यादी पत्र घालता आनी बरें कर्ण मजबूत कुट्टी पिल्लार उब जावन गे ह्या पत्राचे कडपी पत्राच्या पंचांगार गी अपुर्बायाचें घर बांदता तो बुद्दुवंत मनीस कळ्ळें भूत नातलो कितें करता रेव मेळटली आबा फातोरी मेळटले काय टेन्शन करचें बँक लोन दिता बाय लोन पयशे बँक दिता पुरा कार बांदूंक घर बांदूंक 4 गांवार भोवलो सगळ्यांक बांदूंक म्हळें पुरा केलें जागो 9/11 जावंकूच ना कन्वर्शन जावंकूच ना जागो कोणाच्या नांवार आसा आबाच्या नांवार आसा बाबाच्या नांवारय जावना आनी अशें केलें जाल्यार घर बांदूं जाता जायना देखून बुद्वंत मनीस पळया पयलें पुरा पुंजोवन दवरता पयलें तयार करून दवरता न्ही पावस येयले दीस येवंक आसा म्हणटा आसतना जाय पुरतो जळोव जाय पुरतें लांकूड जाय पुरती कोली जाय पुरतें कितें कितें आसा बाबडे सुकी मासली आनी घालें कितें पुरा स्टॉक करून दवरतले पयलीं मालगाडी आमची पावस येवचो आसा म्हणटाना आमी करता थोडी खळ्याक घराक न्ही खळ्याक गरे घालचे पलपणस घालचे आनी घालें आंबे घालचे ताज्या उपरांत लोणचें घालचें मिरसांग सुकोवन दवरची सुकी मासली सुकोवन दवरची आनी कांय इल्लेशें सोलांगी काली पुरा सुकोवन दवरचें कांय इल्लो जोळो पिडो आनी पुरा इल्लो रास करून दवरचें कित्याक म्हळ्यार पावसाच्या दिसाक आमकां उपकाराक पडटात म्हणून हें पुरा इल्लेशें दवरचें कुटुंबाची वितान ती कांय इल्लें पुंजोवन दवरिचें न्ही पावसिल्या दिसांक पयलें तांदूळ मुड्या बांदून माळ्यार घालताले खंय दुवर येता खंय उजो करतात त्या उज्याच्या त्या रान्नीच्या उज्या वयर थंयसर एक माळो आसतलो त्या माळ्याचेर तांदळाचे मुडे दवरताले घट्ट बांदून तांदळाचे मुडे ते कळे जावन आसतले भितर तांदूळ उंदून आसतलो आनी तांदूळ बरोड जायनातले अपुरबाय असो तांदूळ सगळ्या पावसाक स्टॉक करून दवरतले आमची मालगाडी कित्याक म्हळ्यार पावसांत बेळें पिकना पावसांत आमकां जेवणाक तांदूळ जाय देखून सफिशंट तांदूळ जावंक पुरो सफिशंट नाल्ल जावंक पुरो सफिशंट मिरसांग जावंक पुरो पुरा सामान तयार करून दवरताले आमचे मालगाडे दवरताले पुंजोवन दवरताले आनी अशें थोड्यो संगती भोव गरजेच्यो घोसपारीची बी जिवंक जायना आजकालच्या संवसारांत कांय इल्लेशें पुंजोवन दवरूंक शिकचें तूं 1000 रुपया गोळटाय कितले गरजेचे तुवें दिसा 1000 रुपया तूं गोळटाय कितले गरजेचे 100 रुपया भाजी कंजूस तूं भाजी कंजूस म्हळ्यार कितें करता बांगडो 800 सुको मासलेसो बांगडो 800 100 रुपयांक कितें कोतकोतो येता मुसो उदक आंतून दवरचो कडयेंत मागीर वयर बांदचो उकतून मागीर तो सुकल्या उपरांत दुसऱ्या आनी एक फावटी तो बांगडो बुडोवचो कडी नुस्त्याक घालें बांगड्याची कडी पर मळवात बांगडो गावंक ना तशें 100 रुपयांचें 1000 रुपया आमकां सांबाळ मेळ्ळो जाल्यार कितले करचेचे एक 300 रुपया करसून या 500 रुपया करचेले जाल्यार दिसाक म्हणजे जेवणाक आनी पुरा कुटुंब सांबाळूंक कितले उरयत 500 रुपया उरयत दिसा 500 रुपया उरयले जाल्यार कितले जाले म्हयन्याक कितले जाले 5000 15000 जाले पळय वर्सा कितले जाले कितले जाले 1 लाख चिल्लर जाले पळया
1,30,000 झाले. 1 लाख सुमार 15,000 180 झाले. 1,80,000 झाले पळ्या. लॅक सुलाब नाही गे. हां पूण थोडे कितें करतात 1,100 मेळ्ळो 1,200 रुपये करसूंचे. मागीर रीण सेविंग्स कांय ना. खंय गेल्यार रीण. मागीर लास्ट अडगो बैलेक सांगचें तुजें कांगणां दी. हां तुजें कानाचें दी. तुजें कार्यामणी दी. कार्यामणी धरचें मागीर लास्ट रेस्पेराचे मुद हे धरतात. सेविंग्स ना. वय पुरो उगडोवचें न्ही. कांय इल्लेशें दोरीचें कितें म्हळ्यार मुखले दीस कशे येता गोतू ना. भुरग्यां म्हळ्यार वागयचे. भुरग्यां म्हळ्यार शिकयचे. हां कुंभार केलो खर्चिलो. कांडावडे खाजार केलो. लाखांनी रीण काडलें खर्चिलो वा सोरो दिलो. वळचे बरी सोरो दिलो. पुरा वेस्ट. पिवन गेले पुरा गेले सकट गेले. कोणाक उडासना. पयशेय गेले. रीण उरले. रीण मातूर उरले. आका पुंजान दवरचें म्हणटात की सांगा. म्हणजे मग अशें बाबडीनो पळय आमी बुद्दूवन जावंक जाय. कोण एकलो म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणलो फादर म्हज्या भुरग्याक बऱ्या मेडिकल कॉलेजीक हांवें एडमीट केलें म्हणलो. वय गे म्हणे वय तुका कितें नीटान मेळ्ळें की बरी सीट मेळ्ळें. नीटान मेळ्ळें की नीटान मेळोना फादर. नीटान मेळोना. मागीर ती मायनॉरिटी कोर्टांत मेळ्ळी. कितले बरोवंक पडलें वर्साक 10 लाख फादर. वर्साक 10 लाख. 5 वर्सांक 50 लाख. पयशे आसात की म्हणाय. वय पयशे इल्ले करून दवरले फादर. कित्याक म्हळ्यार कोरोनाच्या टायमार हांवें इल्लेशे पयशे म्हाका जाग्याचे मेळिल्ले. हांवें पाड करनासतना ते म्युच्युअल फंडांत घाल्ले 10 लाख रुपये. तातूंत 1 करोड जाला म्हणलो. 10 लाख रुपये गेल्ले की 1 करोड जाल्यार की 1 करोड. चिंता कितलो बुदवून मनीस न्ही गे. पळया इल्ले सेविंग्स. थोडे आर.डी. बांदतात. थोडे पिगमी करतात. आनी थोडे काले इल्लेशे म्हयन्या घालून दवरतात. शेअर मार्केटीन घालतात. थोडे बडी म्युच्युअल फंडान घालतात. पयशे उरतात. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं भुरग्यांच्या शिकपाक पिडा येयली वखदाक. कश्ट येयले सुडका अनवरांक गरजे पडटात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा पुरा तुमी ओगडावचें न्ही. थोड्यान म्हणचें घालें साहेब कांय ना तुज्या जिवितांत. जेजून म्हणा कांय पुंजान दवरनाका. खा पियो गम्मत मार. खावो पिवो गम्मत मार. जालें. आयचो दीस आजी फाल्यांचो दीस कोण नागोतू ना. तशें जावंक नजो. आमी जबाबदारेचे मनीस जावंक जाय. जबाबदारेचे देखून आमी आमच्या जिविताक कितें जाय तें दवरूंक आसा. पूण हांगासर पळया हांगासर परतून जेजू कुडसून कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमी तुमच्या जिविताक तुमच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक तुमच्या कुटुंबा जिविताक कितें जाय तितलें दवरा. सडतीक दवरनाकात. लेखावरती आशा नाका. तुका 10 एकर जागो आसा पूण एकलो मनीस म्हणटा म्हाका थंयसर खाली रिक्षा मात येता. एक पिकअप असो तितलो जागो सोंडी 1 फीट जागो सोंडी तुजो जगलो दोरो काण्ण परतून हांव बांदून दिता म्हणून एकलो मनीस गरजेवंत मनीस तुका सांगता जाल्यार ना बा 1 इंच जागो सोडिना. 1 इंच पिकअप वचनातल्यार तूं माथ्यार वय. बिलकुल सोडिना म्हजो जागो. म्हणून हांव म्हणटा जाल्यार पळया तो मनीस संवसारांत दिरवी पुंजायता सुयाये सर्गींच्या राजा दिरवी पुंजायना. देखून जेजू म्हणटा लेखावरती आशा लेखावरते स्वार्थ लेखावरते चड पुंजावचें न्ही. थोड्यांक सोय आसा न्ही गे. फाल्यां हाडलें फ्रिजान दवरलें. कांय उरलें फ्रिजान दवरलें. दुकरा मास उरलें फ्रिजान. कुंगडा मास उरलें पुरा दवरलें फ्रिजान दवरून ती फ्रीज टायट म्हणून पळयल्या एमर्जन्सी काडी जाल्यार कोक्क्यानातले पिकास ताडीचे उकलोंक तितलें जाम खालें दवरलां म्हणटा तांकां गुतूना. पळया तसली परिस्थिती न्ही. थोड्यांचे पळया कापडां कितलीं वस्तू बागील काडला बरो कापडाचें बसा पडली. ती घालूंक गुत घालनात न्हेसोंक न्हेसनात. कळ्ळें की स्टॉक करून दवरची नातलेल्यांक वांटा न्ही. कळ्ळें की थोडे बडी मरून जाल्या उपरांत भायर हाडून दवरची इतलें वस्तूर. एक दीस एका घरा गेलो दुकाच्या घरा संजेर मागणें करूं म्हूण गेलो. व्हडली ट्रंक दवरल्या भायर व्हडली ट्रंक. हांवें लोक ती गेली पळयताना आजी लोंकडाची व्हडली ट्रंक. तातूंत सुबीत कापडां हाडटी म्हणून दवरल्यान सुमार 200-250 कापडां जातीत कोण ना तितल्यांत. हांवें म्हणी कोणाची ही मायची खाल्या दवरल्यान. कोणी येताले व्हरून दी म्हणून दवरल्यान.
हांवें म्हळें अंतली कापडां काडून कोणी वन गेलीं जाल्यार मागीर सीदा उठून फाटल्यान ताच्या फाटल्यान दिवं का म्हजें कापड दी नातल्या गुमट्याक पास घालून काडयता म्हणून का म्हळें कित्याक म्हणाली कित्याक म्हळ्यार जिवितांत आसतानाच एक कापड दिनात मेल्या उपरांत दिते थोडी ते देखून पुरा रास घालून उजो दिवचें बरें म्हळें हांवें म्हणजे मोगाच्या बाबडी न्हू थोड्यांची आशा थोड्यांक आशा लेखावरती आशा कुरीद पोंडाला मल्लात ಕೊರುದು ಪೋವರ ಬಲ್ಲಿ म्हणून गात आसा ಗೊತ್ತೇ ಕುರಿದು ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ ಕೊರುದು ಪೋವರ ಬಲ್ಲಿ म्हणून कितले कुसन गेल्यार व्हडणी चॉकलेट हाडली पोरींची नेंगी दवरली खावन आनी उडासना लास्ट पाद्र्या पादी व्हर न्हू पाद्र्याबान पळयतना गेलें एक्सपायरी डेट हांवें साबूय तशेंच दवरले मागीर फादर म्हज्या पुतान एक साबू हाडल्या त्या तुमकां पाद्र्याप काडून गेलो भितर न्हू पळयता एक्सपायरी डेट पळयतना हे 23 एक्सपायरी जाल्यात जाता जायना आमी लेखावरती आशा दवरूंक जाय देखून आमी सर्गीची दिरवी पूण जायचे देखून आमकां कितलें जाय दवरन सर्तीक दिवचें एक थळे आसा म्हणजे त्या हे बांय आसा म्हणजे त्या ते बांय भरली जाल्यार मागीर कितें जाता उदक कितें जाता सांगा फाटल्यान तुमी हांगा नातल्यात चंद्रलोकांत जाल्यात की कितें जाता उदक वळटा पळया उदक वळटा बांय वा थळे आपणाक कितलें जाय तितलें मात्र उदक दवरता सर्तीक दवरना तें वळयता देखून आमच्या जिवितांत आमकां कितलें जाय तितलें मात्र दवरी जाय आनी तवळ आमी सर्गी दिरवी आपणाक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून सर्गी दिरवी कशें आपणायत हांव जेवलों म्हजें पोट भरलें हांवें कोणाचें पोट भरों ना पळय कोणाक जेवंक ना तांकां इल्लें दिवचें देखून जेजो म्हणटा हांव बुकेलो न्हू तुमी म्हाका खावंक दिलें बुकेल्ल्यांक खावंक दिल्ल्यांत आमी सारकी दिरवी आपणायता हांव थान येयलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें थान येयल्ल्यांक पिवंक दिल्ल्यांत सारकी दिरवी आपणायता हांव अस्वस्थ आसुल्लो पिडेस्त आसुल्लो तुमी म्हजी सेवा केली त्या सेवेंत सारकी दिरवी आपणायता हांव बंदेंत आसुल्लो कंगल जाल्लो हांव डिप्रेशनाक गेल्लो तुमी म्हजी भेट केली म्हज्या समाधानाची उतरां उलयल्यात थंय सारकी दिरवी आपणायता हांव उगतो आसुल्लो पांगुरो नासलें हांव कांपो नासुल्लो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें थंय आमी सारकी दिरवी आपणायता म्हाका घर नासलें बिडार नासलें हांव वताक सुकतालो पावसा भिजतालो युवाक कडकडतालो तुमी म्हाका आसरो दिलो आनी थंय दिरवी आपणायता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सेवेच्या आनी मोगाच्या काकुळतीच्या बोगसण्याच्या सताच्या नितीच्या जिवितांत सर्गींच्या राजान दिरवी आपणावंक आमकां साध्य जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून संवसारांत आमकां कितें गरजेचें तें आमकां दवरिचें सर्ती कितें आसा तें नासलेल्या वाटेचें देखून एक ग्रेस्तार नाटो जेजू लागीं आयलो आनी म्हणालो सासणाची जिवी जोडी जाल्यार आमी कितें करी जाय जेजू म्हणालो उपादेश पाळ हांवें त्या पाळल्यात सर्ती कितें करी जाय जेजू म्हणालो तुजें सर्तीक आसलें वीक दुबळ्याक वांट उपरांत ये म्हजो फाटलाव कर तूं येवंक ना जेजून म्हणा पुरेक म्हणो ना जेजून तुका कितलें जाय तितलें दवर सर्तीक वीक आनी ये म्हजो फाटलाव कर तो येवंक ना थोडे फावटी आमकां दिवंक मन येना सर्तीक आसा जाल्यार येवंक कुरीद पोंडल मल्लात कुरुद पोवर बल्ली म्हूण तसली चिंता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो त्या चिंतपांत सर्गींची दिरवी आपणावंक आमकां साध्य जायनान देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो निमाणें जेजो म्हणटा खंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें खंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें आनी तें दिरव्या वयर तुजें काळीज दवरलें जाल्यार तुका समाधान आसचें ना तुका न्हीद पडची ना वय की न्ही न्हीद पडटा तुजें दिरवा वयर तुका काळीज दवरलें जाल्यार न्हीद पडटा एक व्यक्ती एका घरा गेली काजराच्या फंक्शनाक आनी ताणें वत्ता एक रावयलें आनी ही मनीस सगळी रात न्हिदोना कित्याक म्हळ्यार विचारलें तेका कितें न्हिदोनाय हांव म्हज्या कापटाक लॉक घालूंक विसरलें कापटाक लॉक घालूंक विसरलें काल्या तातूंत भांगार आसा तातूंत इल्ले पयशे आहात हिची सगळी रात ही न्हिदोना एक झोपूत तिचें काबाट जाता तशें खंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें देखून तुका न्हीद पडची ना तुका समाधान आसचें ना संतोश आसचो ना तृप्ती आसची ना तूं टेन्शन घेतलोय डिप्रेशनाक येतलोय देखून उदार मनाचो तुवें जावंक जाय देखून निमाणें म्हणटा दोळो कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुका उजवाड आसतलो जर तर तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार काळोख जातलो पूण दोळे आसून जर तर आमच्या जिवितांत अंधकार भरलो पातकासो स्वार्थ आसो मोसर आसो अग्गी आसो
आनी अती आशेचो आनी स्वार्थ असो हग्याचो हरीकपणाचो सगळो अंधकार आमचे थंय बदलो जाल्यार ताचे तितलो भिरांकूळ अंधकार दुसरो ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याची उतर आमी आयकुया. बऱ्या करण्याच्या सेवेच्या आनी बऱ्या करण्या मुखांतर आमी सर्गींच्या राजाची दिरवी आपणावंक पुंजावंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमच्या काळजाचे अत्रेक आमचे मागणी आतां बापाक पेटोवया. तुमची जबाबदारी आसा, बापा आमचे मागणे आयक. मागणे आयक. मोगाळा बापा पोचराबेच्या सर मुखेल्यांनी याजाक धार्मिकांनी बऱ्या भोवती जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या पोरजेक मेलपांक जावं तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बगय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकूंक कुमो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेची देणे पावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिके म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर उदाणींक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दराड बेसांव दिवन तांचे जिवीत सोबाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रयोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावरतेल्यांक सुदर्शितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या बापा कलत्या काळसान भक्ती मनान आमी तुजे मुखार दवरली. आमच्या काळजाचे अत्रेक आमची मागणी आनी कितें दिरवें पुंजूंक जाय आनी उदार मनान दिवंक जाय म्हणल्यार देवाच्या उतरां मारीपात आमकां कळीत जाल्लें. आज आमची मागणी गरजो तुज्या समोर आमी दवरल्यात. दयेन स्विकार कर. जे कितें आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या पिरगस कुटुंबाक गरज आसा तें उदारपणान आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेवन आयल्या कालतेपणी नितळली मोळमानी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुजे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका. हुंड्या वायना सवे घे तूं आमकां परमतें जिवीत मोगान तुज्या. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका. हुंड्या वायना सवे घे तूं आमकां परमतें जिवीत मोगान तुज्या.
कितें आसा तुजेच देणे जावन आसा तुजे आशेक तुजे कुशेक काळजांक राखून आसा तन मन धन आमचें अर्पितावयच्या दिसा जीवन हे तर पावन कर कृपा तुजी वतून आमचे स्वीकार कर मोगल बापा आमकां सर्पिता तुका उंड्या वयना सवे घे तूं आमकां बर आमचे जिवीत मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगा बापा आमकां सर्पिता तुका उंड्या वयना सवे घे तूं आमकां बर आमचे जिवीत मोगान तुज्या दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देणी घेऊन आयल्या कालतेपणी नितळली मळमणी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुजे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपा मानत असलें जाणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकणे महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर तुज्या नांवान आमी भेटयता ती तेणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या सोबे आसो तुमची काळजां उबारात सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पतकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादांव जल्म घेतलो कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान होसाना सर्वेस्पराची नावे
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यान इंदिणी धाडून इंदिणी पवित्र कर्म मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोंसो वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सश्णी कराराचें हें रगत पदकांचें मोक्षाचें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवचलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावडताचो गोट आमी परगटया, संसाराच्या सडबंदारा तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पुनावरवी तुवे आमची सडवण केली, आमची काकुळत कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो बुंडो आनी हे सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभे सोड आस्करी लिओ आमचा पापा पीटर पौलो आमचो गोडी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी, तांकां तुजे इश्टगादीत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगाती ती सपती भाग्यवान जोसेफ भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती, तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या स्वरवी आनी ताजे संगता आनी ताजे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतरांची शिकून घेवन आनी आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनून धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी तिर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्कय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रक्तिल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांदी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं चियेत्यान रसभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सोमेची सांदे सदांकाल तुमचे सोवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. एकामेकांक शांती दियात. दिवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. दिंबिगलिया पळयात ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फवना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कुमगार पकात जिबेर आमी सेवनचो. तुका सेवच्या काळीजे अत्रेता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तू कर येण्या तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजांत म्हज्या. रूपान तुकास म्हाका दिताय मोझे आत्मिकान तू जाताय कुर्बे जिवी तुला पयताय मोजी जिणी नंदन करताय. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजांत म्हज्या.
या हांवें जावच्याक तुजे परी आत्मीक घटाय म्हाका तूं दी सर्जाक मोगा बरी जिली लाभय म्हाका कृपा देणी स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत मोच्या प्रार्थुया. प्रितीवन पापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवजिली. या तुझ्या मोगाची येवजण्या पासून व दिनवसपणेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुज्या सस्नांव वाकाणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवी. बसया. मगर बाबणीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. व्हड संख्यान ह्या पुंतळार तुमची तेसां तुमची हृदय घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. तुमची सत्य सवां बाळू जेजू स्विकार करूं दी, तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. खरी एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार बाळू जेजूच्या मना मीस नव्यान पवित्राची मागणी. सवय 10 वरां दैवीक कुर्सो 10:30 वरां सक्रामेंताच्या रातान तरातराच्या गरजां खातीर सुडके खातीर भलायके खातीर मागणी. 11:30 वरां मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराची नियाळ. तशेंच उपरांत नव्यान पवित्राची मागणी. उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या शुक्राराच्या भक्तीक मागण्या रितीरेक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. व्हडा संख्यान येवन ह्या रितीरेन वांटेली जावच्याक तुमकां हांव आपोवणी दितां. ह्यो शुक्रार रजेचो दीस. ह्या शुक्रारा भुरग्यां खातीर विशेश मागणें आसतलें. देखून भुरग्यांनी तशेंच युवा जाणांनी कामां नातलेल्यांनी विजा नातलेल्यांनी तशेंच तरातरांचे इरादे भुरग्यांचे देणे नातलेल्यांक बसून सैरीक नातलेल्यांक बसून भुरग्यांचे देणे नातलेल्यांक बसून सैरीक नातलेल्यांक बसून कामां नातलेल्यांक बसून तशेंच भुरग्यां खातीर विशेश करून येवच्या शुक्रारा मागता. रजेचो दीस व्हडा संख्येन येवन ह्या पुंतळाक येवन सोम्याची बळका जेजूची बेसांव जोडच्याक तुमकां आपोवणी दिता. स्टॉलार भेट दियात. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ तेल दुंप कोंता मेथ्यो रेतिल्यो बेंतिन्यो इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो भक्ती वस्तू वापरूंक ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता. तशेंच देवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखीक गॅस्ट्री पिडे भुरगे पिडे संबंदी अस्थमा पिडेक तशें इतर दुखीक तेलां आसात. ही घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. तुमची मिसां
दिवंक आसात तर ऑफिसान म्हजे लगे दिवयेत नांतर स्टॉलान थंयसर दिवयेत आनी तुमचे त्या खातीर मागता तशेंच तुमकां जल्मा दीस आसा एनिवर्सरी आसा तुमी मिसां दिवं ना मिसां दिवची ह्या संदर्भात तुमचे खातीर विशेश करून मिसा वेळार आमी मागतल्या तशेंच तुमची ते सामां कोणा दिवंक आसात थिंगालूंक आसात पूण तेलार तुमी घालची थंयसर पुणतळार वा हांगासर बॉक्सान दवरलेल्या बॉक्सान तुमी घालची नंतर आराधनाच्या चपलान दवरलेल्या बॉक्सान तुमी घाल तुमच्या ते सामां तुमी घालची तुमच्या ते सामां खातीर आमी मागता दनपाराच्या जेवणाक कुमकर्च्याक तुमकां आमी आपोवणी दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे कुशेचें कितलें तें दान जावन दी संतोशान आमी स्विकार करता तुमी दिल्लें दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मा दीस काजर जुबल्यो तशेंच काजर असो संभ्रम वा कुमगार वा इतर मिसां आसतना ह्या पुणतळ सुगडास करा आनी जेवणाक कुमक करा आमी सरभक्तिकां तुमचे खातीर सदांच मागतल्या कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता तुमी ह्या समालोचनाक तुमी हांगासर केदाळ येवयेत पूण येता आसतना फोन करना आयल्या बरें तुमकां राखूंक पडचें ना फोन नंबर गुगलांत म्हज्या ऑफिसांत स्टॉलांत तशेंच ऑनलायन मिसाचें बलिदान जाता आसतना थंयसर म्हजें नांव आसा मेलवीन नोरोना ताचे सायडीन नंबर आसा तेन्ना फोन करना तुमी येवचें आनी हाचो फायदो तुमी जोडचो हर एका शुक्रार हांगासर सकाळीं 9:30 ते 11 वरां पर्यंत कुमसार आसात सुटाय कुमसार सावन एक मिसाच्या बलिदानान मांडलेली जावन समयाची भरपूर बेसांवां जोडच्याक तुमकां हांव आपोवणी दितां कुमसारां तवळ तवळ आमी जावंक जाय ह्या कुमसाराच्या सक्रामेता मुखांतर सुमेची कृपा आमी जोडून घेता आनी युक्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर ती कृपा आमी आनीक सर जिवाळ करून घेता देखून एक कुमसार जावन सुटाय कुमसार जावन मिसाच्या बलिदानान मांडलेली जावच्या की तुमकां आपोवणी दिता मंगळ बोबडी न्हयच्या दिसा कुमसारांक आमकां कुम केल्ले आसात तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां मागलेले आसात मनादी बाप दीपक नोरोना हर एका घडये हर एका संदर्भार आमचे सगळीं आसून आमकां धैर्य दितात आमकां संगात दितात आमकां कुमो करतात तांचो तुम समेत संजे तर्फेन काळजांतल्यान उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तशेंच अपुर्ब्याचें संगीत दिल्ल्या भाव मॅक्सी तुजोय काळजांतल्यान उपकार बावडटा आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा अपुर्ब्याचें चित्रीकरण करून सगळ्या संवसारार हांगाचें नव्यान प्रगट करच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त अनुपम तुजोय काळजांतल्यान उपकार बावडटा तुकाय देव बरें करूं म्हणटा वेदीची सेवा करून वेदीची मांडावळ करून मिसाची तयारी केल्ल्या धर्म भयणींचो कुमगार वटूंक आदार दिल्ल्या विशेष मणियारांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तशेंच गांवक आनी मगण्याक सांगात दिल्ल्या सर्व आमच्या गायन मंडळाच्या सन्यासो जयसनाचो उपकार बावडटा आयच्या दिसा देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली आसा आनी अपुर्ब्याची जेवणाक कुमक करून सेवा दिल्ली आसात मंत्री माय वाड्याकारां गुरकारनीचो वाड्याकारांचो आनी तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा मंगळ बाबडीनो बाळू जेजूची अजपां वा महिमा म्हणली करतील आमी करतल्या बाळू जेजू मारिफात तुमकां लाभल्यास बरेपणाचो उल्लेख करणं तें कितें बरेंपण लाभलां तें पेपरार बरोवन तुमचें नांव नंबर आनी गांव बरोवन तुमी ह्या म्हयन्या भितर म्हाका पवित्र करचें गळे करिनासतना तुमकां बाळू जेजूच्या नांवान जाल्लीं कितेंय असर हें आसात बरेंपण आसा तें तुमी हे पेपरार बरोवन आमकां हांगासर पवित्र करचें आनी आमी तो बूक काडला बाळू जेजूची महिमा कशी उगडापी जाली हें सर्जनांगांक प्रगट करूंक साध्य जातलें देखून गडे करिनासतना सुमेची बरेंपण तुमी आमचें तें वांटून घेवंक विनंती आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्ले आसात हांव नांवां सांगता तांणी मुखार येवचें मनाची वात प्रधान याजकालाची स्विकार घेवची अगस्टिन सिक्वेरा पलडका क्रिस्टन तावरो बेळवाई गिल्बर्ट सरिता मस्करिनस निकुटाम मंती मायवडो कार्मेन पेरेरा आयच्या दिसा कुवाळ आमकां दान दोन दिल्ले आसात जेवणाक कुमक केल्ली आसा कार्मेन पेरेरा आनी गुड्डे तशेंच हेरोन आनी हेरविन डिकोना मोडबिद्री हेरोन आनी हेरविन डिकोना मोडबिद्री तांचोय काळजांतल्यान उपकार बावडटा भरपूर समयाची भरपूर बेसांवां तांचेर मागता परत तुमकां समेस्तां तें बरें करूं म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आतां नव्याना गायते जावया नव्यानाचें गीत आमी गावया जेजू
बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमचे मागणे ल्हान भुरग्यांक सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी तो मनशाचो इश्ट जावची येलो सर तरांच्या गरजांनी मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वैच म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेण्यारा शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां एक घट बसा हांगासर ह्या पुणशेताक जायतीं तेसावां मागणी करूंक मागोवंक विनंती केली आसा त्या देखून हांगाची हांव तेसावां वचता आसतना तुमची कसकी तेसावां आसात जाल्यार तुमी ह्या बाळू जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया नव्या वेळा ताजो फळ आमी जोडया ताजे आशिर्वाद आमी मागया 20 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 5 जाणांची लो BP नॉर्मल जावंक 5 जाणां वायट सक्तेतावन सुटका लाभोवंक एकल्या घराचें काम करतली चली मिस जाल्ली फाटी येवंक 10 गॅस्ट्रीक समस्यो परिहार लाभोवंक 5 गुमटी दूखची दूख आशिल्ली संपूर्ण गूण जावंक 10 जाणांची कातीची पिडा गूण जावंक 20 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक 5 जाणांची बरी सैरीक लाभोवंक एकल्याक पोटांतलें कॅन्सर गूण जावंक दोगांची जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 5 जाणां दिल्लें रीण पाठी मेळोवंक 4 भुरग्यांचें देणें फावो जावंक एक बंगार बँकांत आडाव दवरलें तें बऱ्या तरां पाठी मेळोवंक 5 जाणांनी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक काळज जावन जियोवंक एका दिसपट्ट्या ग्राहक सागती अंगडीक बरो वेपार जावंक 10 जाणांच्या घरांत आनी मतीक समाधान लाभोवंक 5 जाणां आमाल पियेवणां थावन सुटका लाभोवंक आनी अशें 4 जाणांक कामांत भद्रती लाभोवच्या खातीर तांणी मागोवंक आमच्या लागीं विनंती केल्या ही मागणी आनी आमची कसकी मागणी सोम्येच्या बाळूदीच्या पुणशेताक आयिल्ल्या सर्वांनी बाबडटना मागता आसतना तेमकां मेळटा म्हणलें सांगून आमी ही चर मागणी ह्या सोम्याक भेटोवया हालेलुया 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 सगळ्यांच्या बापा तू सर्वांची मागणी तू आयकता या भक्ती भरणाक हांगासर बाळोजेच्या पुणशेताक सगळ्यांना शोभना या वेळी हांगासर आयल्यात हे जेजू तुझ्या खालच्या खालसान ताका पळय ताका अरियेकल्यांक आपड खूण कर तुझे अरियेकी तेसावा तुझ्या समाधान या पांया तळा दवरला म्हाका बरोस तांकां निराशी करिना म्हणल्यार बरो शांती हांगासर आयल्या जेजू तुम सांभाळ या सक्तीन तुमचं हापड आणि खूण कर हरी एक तांची पिडा गुण जावं हरी एक आले ताचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावं हर त्या भवठांती ती हांगासर येतात हरी एका शुक्रार या नव्याच्या पात घेवन आसात या भक्तीन तांचे सरी एक हरी एक सुख मोदीक समाधान सगळ्यांचो फावो कर जेजू कालच्या खालसान आयले तुजी मोगाळ भाव आनी भयणी फाटी येतना संतोषान उजवाडान समाधानान फाटी वचून सांगात आमी म्हणया ए भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजय पितरान ओडपी केली आसता आनी तुजो आत बेसांव दिगून उखल्लो आसता तुका पातीनीन उलो मारलेल्या सगळ्यांक दय नाय आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार
आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो नमान मरिये कृपेन मदले सुमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदीं आनी सदीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन मदले सुमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदीं आनी सदीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन मदले सुमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदीं आनी सदीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन जेजुबळकामचे बेसांवगाल आनी आयकमचे मागणे जेजुबळकामचे बेसांवगाल आनी आयकमचे मागणे जेजुबळकामचे बेसांवगाल आनी आयकमचे मागणे ए जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदान तुमकां मेळटलें आनी पडया तुमकां उक्तें जातलें तुज्या बोबगेवंच माय मरयेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव पडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाचें कर आमच्या काळजाचे अत्रीक कोणें आमकां मागोवंक विचारलां आनी हांगासर आमी ह्या पुणशताक आयल्या मागोवंक आनी तो सुपाळोक जेजू तुमकां अरियेकलें मागतलें मेळटा म्हणलें सोदतल्यांक मेळटलें बडयल्यांक उक्तें जाता म्हणलें ह्या देवाच्या उतराच्या मारी 5 बरोवशान आमी मौनपणी मागया ए जेजू तुवें सांगलाय तुज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या बोबगेवंच माय मरयेच्या मजतीन हांव कालतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजे नामी मागतां आनी म्हाका फावो कर हो पवित्र वेळ ह्या नोवेना वेळा आमी हांगसर आसा बाळू जेजू अरियेकल्याचें आमचें मागणें तो आयकता पावती बरी आमकां तो आमच्या घरसान पावता अरे एक दीस तो आमच्या आशिर्वादाने भरता ह्या सर आशिर्वादा खातीर आमी मागल्यार आमच्या कुटुंबाक सडवून समाधान मेळूं एक घडी मौन रवया तुमच्या काळजांतले अरे एक अत्रेक बाळोक जेजूक समर्पिया ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिना तुज्या बोबगेवंच माय मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत भरवसो आसा जेजुबळकाक मागणें सांगता म्हणया ए अजबाच्या जेजुबळका कंतीन आनी बेजारायन बरयल्ल्या आमच्या काळजाचेर एका कुळची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सत पडून आमी मागता तुजे इतल्या बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान आमची मागणी आमकां दिवन दी काडवयन आमचे वेले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्याक सांगता आमी तुका वर्णूंक सदा सर्वदा आमेन मगाळ भाव भयणीनो जितून साबार जाणांक बरें गेलां फाटल्या म्हयन्यान जावंक पुरो ह्या हप्त्यांत जावंक पुरो आनी आमकां मागिल्लें लाभलां आनी हो वेळ आमी ताका अर्गां पारोवचो प्रत्येक जावन हांगासर मागिल्लें जेणी लाभिल्लीं सर हांगासर अर्गां बाळोक जेजूक भेटयतात 10 जाणां बरी भलायकी लाभिल्ल्या खातीर दोगांक कुंभाराचें कार्य बरें करून जाल्ल्याक 4 घरांत समाधान मोतीक अन्न आयिल्ल्याक 2 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो जाल्ल्याक 10 जाणांची कोंकली खेळ थाप गूण जाल्ल्याक 4 जाणां पयना वेळार राखून व्हेल्ल्याक 3 जाणांची कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जाल्ल्याक आनी जायतीं विजमितां
बरेपण आमच्या जिवितांत जालां हो उगडासकान लाभल्या सर्व बरेपणापासून आमी मागया आनी जेजून केल्ल्या सर बरेपणाक अर्घ आमी दिवया. सांगात आमी म्हणया, येबो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दाय केल्ल्या व्हड खातीर आमचे वरदां भेटूंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते स्वामी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातींनी तुजे आड आमी दवरता. तुज्या अजापाच्या इमाची मदीं पात, तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणान मान दिवन दीत आनी तुजे कळणांतलें दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू. आमेन. सुम्याचे नावी आमचो आदार, ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार. सुम्य दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोव तुजेशी पावून दी. सर्वस्पोत तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सर दयाळान आनी मोगान बरयल्ल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गुण करची सगळ्यात पिडात कुडींक लागून कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वाद करताय. या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जाण विविध पिडेनी कश्टांतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे जावन पयस कर. तुज्या पुता बाळका जेजूच्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पोरती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणान जोडलो दैवीक अनुभव सश्टाची जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. प्रीति में ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರನ ಘೋರ ಯಾತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಾನೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೋವಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाचवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पुता आनी सगळ्यांची येता रास करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सर पदवेदार बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. उबी रावया. मगळ भाव भयणीनो, भक्तीन यमी सांत भक्तीन त्या आराधनांत मी सांत नवेनांत वंटिली जावन सुमयेची भरपूर बेसांव जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. परत येवच्या शुक्रारा सांगाता मेळया. भुरग्यां खातीर, युवाजणां खातीर, कामानांतलेल्या खातीर, विजानांतलेल्या खातीर, सैरीकनांतलेल्या खातीर, भुरग्यांच्या देण्यानांतलेल्या खातीर, पावसा खातीर विशेष करून मागया. व्हड संख्यान येवच्या शुक्रारा हे पुणतळाक येवया. बळका जेजूची बेसांव जोडया. तो पर्यंत आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक आयती जावया. सुमेचे नावी आमचो आदार, ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, आमी तुका अर्घ दिता. हेचे ह्या भोव पवित्र शुक्राराच्या दिसा हे पूण तळाक येवचे बाग तुवें आमकां भोव केल्ल्या खातीर आराधनांत मी सांत नवेनांत वांटिली जावन तुजी दैवीक कृपेची बेसांवां जोडूंक फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता. आतां आमी जेवणाक आयती जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे जेवण तयार करूंक दान दिल्ल्या समेस्त दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दानाचो फळ तीच मापान तांकां फाटी मेळोसो कर. हे जेवण तयार करूंक वावरल्या मोतीमाय वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावणटीचो आनी कुमकेचो फळ तांकां फाटी मेळोसो कर. हे जेवण जेवतल्या आम्हा हरिकल्यांचो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वाडावळी ते उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां कृपा सकत बोवाळ गटाय दी म्हूण मागता.
हे मागता तुझ्या पवित्र नावान जो जी तरास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आता पवित्राची मागणी करता एक ह्या जग तर एक ह्या जगांगा ह्या जगतापर्यंत तुम्ही देत रावची. मोजा जेजू मोगाळ जेजू जीन येन मोजा वेगीस्तुये माका तुझ्या गोपांतली मोगान तुझ्या पोटलून तुंद मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मोजा वेगीस्तुये माका तुझ्या गोपांतली मोगान तुझ्या पोटलून तुंद कष्टां दुःखां पिडे शिडे वायटाक संपलो वळवळता रीते जिणे तुझे विने तुस मुझे दान सरगी देने मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मोजा वेगीस्तुये माका तुझ्या गोपांतली मोगान तुझ्या पोटलून तुंद चनो तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडव जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा तावनो बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा तावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडव जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडव जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच साहित्याची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं साहित्याची खाळसा मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी
टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदार मनांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमक आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी